उत्तर दिले तसं भावता तुम्ही आयल्यात असता जेजू तुमच्या आवडत्याप्रमाणे तुमकां खाली हाताने पाठवताना ना तुमच्या मागण्याचेर तुमच्या देसांचेर तुमच्या काळजाच्या अंतरंगाचेर आपले आशीर्वाद करतलो हांगासर जेजूच्या हातीर पावस अनुभव तुमकां जालो म्हणल्यार आवडटा तुमी फाटी वयताल्यात पयल्यान पयले रेतरेक आयल्या तुमकां सुमेस्तान हांव स्वागत म्हणटा हांगासर एक एक सोडून व्हरून आमच्या मदें आसात मनवीक बाब मॅक्सीम मिस्किन गुलबर्गा जावन ते आयल्यात ते आमचे आदले विगात हांगासर ते आसले ते आयचे रेतीर सोडून व्हरून पयसुद्दां आयल्यात तांकां तुमच्या सुमेस्तांच्या नांवी हांव स्वागत म्हणटा आमचे बाब हांगासर आसात जॉन डिसोजा फेरार टावनितात हरे कसो नवला दीस गितां गावून अर्गां स्तुती सोडून व्हरून वाजंत्रां वाजोवन आमकां मागो कुमो करतात तांकांय हांव तुमच्या सुमेस्तांच्या नांवी स्वागत म्हणटा हांगासर डिवायन वर्डाचे आसा ती रेतीर टॅलिकास्ट करतात तांकांय हांव स्वागत म्हणटा मोगाच्या भाऊ भयणीनो आयच्या दिसा तुमकां समेस्तांक हांव बरें मागतां देव बरें करूं क्रिस्तते म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो वो अपुरबायेचो काळ जावन आसा क्रिसमसचो काळ आज खंडीत जावन सरिस्पोर देव तसो पूत जेजू ह्या संवसारीक आयिल्लो जेजू खंडीत आजापां करतलो आनी आजापां मात न्हय तुमच्या घरांत संतोश समाधान हाडटलो त्या देखून त्या देवाक ये घडीभर अर्घ आनी ओगलाप दिवया आमी सकड उबे रावया आनी आमी सांगता म्हणया अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू वर्णिता तुका सोम्या जेजू वंदिता तुका सोम्या जेजू वगळसिता तुका सोम्या जेजू होगळसिता तुका सोम्या जेजू गायता तुका सोम्या जेजू गायता तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू हालेलुया तुका सोम्या जेजू हालेलुया तुका सोम्या जेजू उल्लास तुका सोम्या जेजू उल्लास तुका सोम्या जेजू वगलाप तुका सोम्या जेजू कार तुका सोम्या जेजू मान तुका सोम्या जेजू मान तुका सोम्या जेजू नमान तुका सोम्या जेजू नमान तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू मोगचनो तुमकां रियेकल्यांक हें गीत गोत्त आसा पवित्रात्म्याचें गीत आमी सकड हें आमच्या कुटुंबांत आमी हर एकली आमी गायतले आमी ल्हान आसतना आमचे माय आमकां शिकयतले हें कांतार ते देखून हें कांतार आमी सकड सांगता म्हणया पवित्रात्म्या ये देवोन आनी फांकय सर्गींत हांव उजवाडाचें तुजें कीर्न ये तूं बापा दुबळ्यांच्या ये तूं दाता देणयांच्या ये तूं दिव्या काळजाच्या बुजवणदारा भोव बऱ्या आत्म्याक दुलोब तूं सैर्या स्वादीक करया विशेवा हें कांतार आपुरबायेचें आनी काळजाक लक्षिल्लें जावन आसा कित्याक पवित्रात्मो देवन येता आसतना आमकां नितळ निर्मळ करता आमचें नवीकरण जाता आमी रुपांतर जाता आमचें तें बदलावन येता आमचें तें परिवर्तन येता देखून आमी संतोशान पवित्र आत्म्याक उलो मार हें कांतार आमी सांगता गावया पवित्र आत्म्या ये देवो आनी पाखय सर्गीता उजवाडाचे तुझे ये तूं बापा दुबळ्यांच्या ये तूं दाता देण्याच्या ये तूं दिव्या काळजाच्या बुसवणदारा बोगोर्या आत्म्या दुलो
सैर्य स्वादिकय विषेवा विषेतु वावुर्तेल्या सवळी पोता सुकतेल्या बुसवून करी रडतेल्या येऊ स्वाडा ससंपो बरे आत्मे बैको तुका पाचे तेल्याची नामन शांत कायले इले वाईटा पडनाकले नातल्या तुसो ते आथ धोतो सक मेले बिसैसक सुखुले तामैसक खायले बागैसक खर्चले शेक सक तरसले वाटेक पोती आडकेले लाभय तुझ्या भावाच्या तुझे आशीर्वाद केल्या पोवी तुझी साथेनी लाभशे गुणाची लाभयामका बरे मन पावै सुका सस्नाच्या आमेन. मोगचनो हे कांतर अपूर्बायन आम्ही गायले भू संतोष अपूर्बायन आम्ही गायले तर आता आम्ही भक्तीन गावया भक्तीन म्हळ्यार पवित्रत्व आम्ही अनुभव करूंक जाय म्हणजे कशें मुरीमाय आनी आपोस्तल जेजूच्या मरणा उपरांत एका कुडांत आसतना भिरांती ती आसली जेजू मेलो आनी जेजूक येवचे खातीर राखून आसली आनी तोच जेजू सर्गार वचून पवित्र आत्मो उज्याच्या रुपार जेजून धाडले आनी तो अनुभव मुरीमायेक आनी आपोस्तलांक जालो. मोगेचनो आमी भक्तीपणान हे गीत गायता आसतना आमकां अनुभव जाय जे पवित्रात्मो मुजेर येता. कित्याक हो अनुभव सांगता मोगेचनो आमचे कुटुंब पळया आमच्या कुटुंबांत कश्ट आसात सबार कुटुंबांत दूख आसा सबार कुटुंबांत आकांत आकलास बेबिरांत कितें जाता कोण ना पळय की न्ही केदळ म्हाका कितें घडत कोण ना आमच्या कुटुंबांत कितें घडत म्हणल्यार असले एक आकांत आकलास असो पुरो थोड्यांक तांच्या कुटुंबाची मोगाची दुबय कुवेट अशी आसा आनी ती झूज जावन आसा म्हज्या भुरग्यांक म्हज्या कुटुंबाच्या कितें जाता कोण ना म्हणून बेबिरांत पळय की न्ही कितें म्हजोय भाव आसा दुबय म्हजी मोगाची आसात सदांनी जावन तांच्या पासत मागता. मोगचनो हे भिरांत वसाचे तर आमकां कोण जाय जेजू जाय पवित्रात्मो जाय मुरीमाय जाय. खंयसर मुरीमाय खंयच्या कुटुंबांत कोणाच्या जिणेंत आसा जेजू खंयच्या कुटुंबांत आसा तांच्या जिणेंत आसा बेबिरांत ना. जर तर आमी मागता मागणे करता जेजू नासतना थंयसर कितलेय मागणे करा मोगाचनो बेबिरांत आसा. जेन्ना जेजू आमचे थंय आसून आमी मागणे करता आनी आमचे सक्कड
कष्ट दूख आमचे सर्वस्व म्हणटा जेजूचे वयर भार घालता तोच जेजू आमकां राखता. त्या देखून आतां ती पयलीं 2 स्टांजा आमी परतून भक्तीपणान दिंबी घालून हात वयर कर त्या कुर्साक पळोवन जेजू पवित्र आत्म्याक म्हज्या कुटुंबांत धाड, म्हज्या काळजांत येवं दी, म्हज्या भुरग्यां मदें येवं दी, म्हज्या न्हवऱ्या मदें येवं दी, आमच्या कुटुंबांत आसूं दी, आमच्या भुरग्यां मदें येवं दी. म्हणून फकत 2 स्टांजा आमी भक्तीन दोळे धांपून हात उबारून आनी पवित्र आत्मो खंडीत आमच्या मदें येता म्हणल्यार भावर्थान आनी विश्वासान ये पवित्र आत्म्या तूं देवन ये म्हणून तुमच्या काळजांत तुमी उलो मारा. मौनपणी त्या पवित्र आत्म्याक एक घडी पर उलो मारा आनी तुमचें कुटां पळया. तुमच्या मतींत तुमचे कुटुंबाचो उगडास करा. तुमच्या कुटुंबांत कोण पुरो आसा उगडास काडा. कोणा पासत मागोवंक जाय उगडास काडा. फकत आमी हे गीत आमच्या जिबे मुखांतर म्हणचे नाका, आमच्या काळजांत हांव म्हणया. हर एक त्या पवित्र आत्म्याचें कातर गायता आसतना तांची उतरां आमी मतींत दवरया आनी कोणाक मागोवंक जाय तांचो उगडास कान. पवित्र आत्मो आमी मागलें दिता म्हणल्यार भावडटान. मोगाचें न्हू, पवित्र आत्मा खंडीत तुमकां मागलें दिता म्हणल्यार भावडटान विश्वासपणान तुमचो भार, तुमचें दूख, तुमचें बेजाराय पवित्र आत्म्याचे वयर घाला. संपूर्णपणान समर्पण करा. तुमच्या भुरग्या बाळाक कोण भिवचें नाका. जर तर जेजू सावलाक पावल करता तुमच्या भुरग्यांक, तुमच्या कुटुंबदारांक बरो करचो ना गे, तुमचें कुटुंब भगेवंत करचो ना गे, तो जेजू खंडीत करता. त्या देखून विश्वासान, बावडतान, मोगान, पातयेनीन हे कांतार आमी आमचे हात उबारून गावया. सांगता 2 स्टांजा. पवित्र आत्म्या ये देवो आनी सगींता भावडतान हे गीत गाया मोगाचें नांव. उजवाडाचे तुझे की तो पापा दुबळ्याच्या ये तो दाता नेण्याच्या ये तो दिया काळजाच्या. थोडो वेळ मौन रावया आणि 3रे आणि 4थे स्टांजा आमी नियाळ करया. बुजवण धरा, भोव बरया. मोगाचें न्हू, आमच्या कुटुंबांत बुजवण जाय. आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबांत आमी रडून आसा. खंडीत रडणें म्हाका तुमच्या मुखा मळार दिसता. मोगाचें नांव, जेजून सांगली उतरां, मुजे पासत तुमी रडे नाकात, तुमचे पासत रडा. तुमचे रडणे जेजू कडेन सांगा. जर तर तुमचे रडणे आयकोंक आसा एक मनीस तर, एक व्यक्ती तर तो जेजू मात्र. तुम्ही कोणाय कडेन वचून तुमचे दूख सांगेत. मोगाचें न्हू, आयकोनचे ह्या संवसारांत कोणी नात. तर तुमी जेजू कडेन वचून तुमचे कश्ट सांगेत. बुजवण धरा, भोव बरया आनी तो तुमकां बुजवण दितलो. आत्म्याक दुलोप तूं सैर्या. आमचो आत्मो नितळ निर्मळ करतलो. आमचो आत्मो खंडीत जावन हाळू जातलो आनी आमकां जियोंक तस्सो जेजू वाट दाखयतलो. स्वादीक
करया विशेवा तसो जेजू आमकां विशेव दितलो. मोगचेनो विशेव तूं वावरतल्यांक हर एका कुटुंबांत आमी वावरता, कश्ट काडटा, घाम पिळटा, तर अखरेक आमकां भोगता कितलेय कश्ट, कितलेय काम केल्यार आमकां कश्ट वयर कश्ट. आमकां जाय विशेव फकत जेजूचो. त्या देखून ताचे कडेन मागया, जेजू तुजो विशेव आमकां दी, तुजें समाधान आमकां दी, तुजी शांती आमकां दी, तुजो मोग आमकां दी. सावळी वतांत सुकतेल्यांक आमी कितले फावटी सोलवून गेले. हांव पोर म्हाका एक फोन आयले आनी ती म्हणाली फादर फातयेन येवन हांवें पयशे दिले, तर फाटीन दिता म्हणले ते पयशे रीण जावन हांवें दिल्ले, मेळोनात फादर, आमी आतां कश्टार आसा. वय मोगाचेनो, अशें तुमी सोलवून पडोवंक पुरो, वतां तुमी चुकोवन वचोंक पुरो. असले सबार कश्ट आकांत आकलास तुमच्या कुटुंबांत येवंक पुरो. आमी भिवंचे नाका, कित्याक जेजूस म्हणटा बुजवून करी रडतेल्यांक तसो जेजू आमकां बुजवून दितलो. देखून आतां हे 2 स्टांजा आमी संपूर्ण तरान जेजूक आमचे कुटुंब समर्पण दिवन भक्तीपणान आनी भोव व्हड पातयेन, कशें बार्तेमियोस जेजूक पातयेलो आनी त्या पातयेनी वरवीं ताका दिश्ट मेळ्ळी, जेजू ताका आपडले आनी गूण केले. त्याच रितीन पवित्र आत्मो येवन तुमकां बुजयतलो, तुमकां विशेव दितलो, तुमकां सांबाळटलो. त्या देखून पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया भक्तीपणान, व्हड पातयेन आमच्या काळजांत पवित्र आत्मो येवं दी म्हणून आमी मोवाळायेन काकुळटीन मागया. ये पवित्र आत्म्या, ये म्हज्या काळजांत ये, म्हज्या कुटुंबांत ये आनी म्हज्या भुरग्यांक राख आनी सांबाळ म्हणून मागोट मागया. मुसुंदरा भोर्या आत्म्यान तुलो तो सैर्या स्वादिकया विशेव तुआ उरतेल्या सावळी बोता सुकतेल्या बुसवून करी रडतेल्या. अर्गांत तुका सोम्या जेजू, अर्गांत का सुम्यांचीस ओगलाप तुका सोम्या जेजू, ओगलाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू, वर्णिता तुका सोम्या जेजू, वर्णितांव तुका सोम्या जेजू, ओगळसिता तुका सोम्या जेजू, ओगळसितांव तुका सोम्या जेजू, जय जय तुका सोम्या जेजू, जय जय तुका सोम्या जेजू, alleluia तुका सोम्या जेजू, alleluia तुका सोम्या अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू. दयकन बसा मोगाचेनो. एक पोटी खंय गेवे आयकल्लें तुमचे मुखार सांगूंक आशें येता. एकलो पाद्र्याप रितीर दिवंक 3 दिसांची रितीर दिवंक पयसल्या हळ्ळेक गेलो. कोडयाळ न्ही, पयसल्या गांवांत थंय पुरो हळ्ळ्योत. तशें हळ्ळेक गेलो, वेता आसतना बसार वेतालो 3 दिसांची रितीर पुरा सटली बुटली काणून गेलो. बसार तान देवलो आनी हळ्ळ्यांत ती इगर्ज, पयसल्या हळ्ळ्यांत इगर्ज, थंय बसा वचनात सोलोन तो वसाचें आसलें. तशें तो सोलोन वेतालो मुखार गेलो.
वेताना वाट चुकली. आतां कालें करचें, इशीन तिशीन पळयलो वचून कशें इगर्जेक पावचें, वाट चुकल्या. आतां कोणा कडेन विचारचें, कोणा कडेन विचारून मुखार वचचें म्हणून इशीन तिशीन पळयतना तें एक मैदानार एक 5-6 चेरके खेळनासले, क्रिकेट खेळनासले. बचाव जालो म्हणलो पद्र्याप आनी थंयसर गेलो. त्या भुरग्यां कडेन वचून उलोवंक लागलो. कालें करतात रे भुरग्यान म्हणून विचारलें. फादर आमी लोबर आसलो, कळ्ळें पद्र्याप म्हणून. फादर आमी क्रिकेट खेळटा म्हणून. बारी अपुरबायची गजाल म्हणलो. मागीर अशें उलयता आसतना म्हणलो, अळे म्हाका फाल्यां हांव 3 दिसांची रितीर आसा, म्हाका इगर्जेक वचोंक आसा. ती इगर्जेची वाट म्हाका कळना, वाट चुकल्या, म्हाका आपूण व्हरतात की म्हणलो. त्या देखून पद्र्याप न्हय म्हणून एकल्यान बॅगान गेले आनी एकल्यान एकली पोटलेकान गेली आनी हे 4 जण 6 जण पद्र्यापा सांगाता गेले वाट दाखोवन. वेता आसतना तांचो एकलो पोखरी चेडो आसलो. तो म्हणलो, फादर तुमी इगर्जेक खाल्याक वेतात, कालें आसा थंय. पयलें सांगलां पद्र्यापान रितीर आसा म्हणून. परतून म्हणलो, फादर म्हणलो तो भुरग्यां कडेन, फाल्यां तावन 3 दिसांची रितीर आसा, तुमी रितीरेक येचे. जायत फादर, फाल्यां तावन न्हय, कितल्या वरार सुरू जाता? सकाळीं 9 वरार. जायत फादर येता म्हणाले आनी मुखार गेले. मुखार वता आसतना तो पोखरी चेरको आनीक सवाल विचारी लागलो. फादर फाल्यां तुमी रितीर दितात न्हय, कितच्या विशयांत उलयतात की म्हणलो. ताका तो म्हणलो पद्र्याप बारी गम्मतेन म्हणलो, फाल्यां हांवें उलोवचो टॉपीक जावन आसा सर्गाक वेची वाट. फाल्यां सगळें की सर्गाक वेची वाट हांवें हाच्या विशयान उलयता आनी तांकां कशी ती वेची वाट दाखोवंक आसा म्हणलो. तेदलो तो पोखरी चेडो म्हणलो, फादर तुमकां इगर्जेक वेची वाट गोतून आनी तुमी सर्गाक वेची वाट कशी दाखयतात की म्हणलो. तुमकां इगर्जेक वेची वाट गोतून ते आमी दाखयचे, फाल्यां तुमी कशी सर्गाक वेची वाट दाखयतात की म्हणलो. मोगाचे न्हू हांगासर हांव आयलां, सांगात आमी सर्गींची वाट सोदया म्हणून. हांव दाखोवंक येवना, तुमी आनी आमी सांगात सोदून काडया ही सर्गाक वेची वाट. त्या देखून किर्तन 28 अशें सांगता, तुका सुरेस्परा हांव उलो मारता, म्हज्या कडपा म्हाका आयकूंक इन्कार करिनाका. कितल्या अपुरबायची उतरां पळया मोगाचें नांव. तुका सुरेस्परा हांव उलो मारता, हांव तुका वाकणटा, हांव तुका उलो मारता, तूं म्हाका जाय, तूं म्हाका आयक सुरेस्परा. कित्याक तूं म्हजें खडप जावन आसाय, तूं म्हजें सर्वस्व जावन आसाय. म्हाका आयकूंक मात्र इन्कार करिनाका. कित्याक आमी सक्कट पातकी. कशें देव आमी मागले, आमी विचारले, आमी मागले, देव दितलो गी म्हणल्यार आमकां एक बेबिरांत आसूंक पुरो, कवजेनी आसूंक पुरो. कित्याक हांव इतलीं पातकां केल्यांत, हांव पातकांत पडलां, म्हजी साल समकनी समाना, हांव वांकडे वाटेन गेलां, हांवें करीत जी आसली कामां करुनात. आतां जेजू कडेन सांगल्यार जेजू म्हाका सर्ग दी म्हळ्यार दीत गी म्हणलें एक आमच्या मतींत एक कीड आसा. मोगाचें न्हू आमी उडासा काडया. वेचीक पुताची वपार. 2 जण पूत, एकलो पूत कितें करता, ताचें सर्व आस्त बदेक काणगोन सक्कट विबाड करता. सक्कट मेळिल्लें आस्त बदेक काणगोन वचून विबाड करता. आनी अकरेक ताका कळटा कितें, हांव आतां कश्टार पडलां, हांगा म्हाका खावंक जेवंक ना. म्हज्या बापायच्या घरा कितलें गम्मतान, कितलें खुशयेंत, कितलें जॉली करन आसात, सगळें की खावंक जेवंक आसा. हांगासर हांव वळवण आसा, हांव म्हज्या पातकांत पडलां, हांवें पाताक केलें. मोगाचें न्हू हांवें पाताक केलें म्हणलें ताच्या मोतीक येता. हांवें पाताक केलें म्हणलें वेचीक पुताच्या मोतींत येता. मोगाचें न्हू केदळा आमी हांव पातकी म्हणून वळखून कान घेता, त्याच दीस जेजू म्हणटा ह्या घरांत विशय आयला, ह्या घरांत शांती आयल्या, ह्या घरांत समाधान आयलां. केदळ मुसोर आमी सांगता हांव बरो, उरले पुरा पाड. मोगाचें न्हू देवाक सोमिती
जेजूक सुमिती थंयसर आजापा करूंक अवकाश मेळना. कित्याक हांव कितें चिंता, हांव बागेवंत. हांव चिंता कितें, हांव सगळे पाता करतात, हांव एकलो पाता करिना. आय एम परफेक्ट, अदर्स इम्परफेक्ट, उरले पुरा पाड. मग ही कीड केदळ मुसर आमच्या मोतीत आसता, तेदळ मुसर आमचें तें परिवर्तन येना, बदलावन येना, रुपांतर आमी जायना. केन्ना तुमी म्हणटात जेजू हांव एक गोड पातकी, हांवें करिनाच आसलें तरी म्हज्या उणेपणा वरवीं हांवें पाताक केलें. म्हाका बक्षीस जेजू, म्हाका तुजे बरी कर जेजू, तुज्या पवित्र काळजा बरी म्हजें काळीज कर जेजू. कलतेपणी विनम्रतेन आमी मागता, दीनपणान मागता, मगच्यान आमचें तें परिवर्तन येता. वेचीक पुताच्या जिणेंत जाल्लें इतलेंच ताका कळ्ळें तो पातकी म्हणून. आनी तेच घडये तो म्हणटा हांव आतांच उठोन म्हज्या बापाच्या घरा वेतालो. आतांच येस घडये उपरांत सांगिना तो, मागीर एका अर्द्या वरा उपरांत वेता, एका गड्या उपरांत वेता म्हणना. तूं कितें म्हणटा, आतांच येस घडये हांव उठोन म्हज्या बापाच्या घरा वेतालो. तो धांवता, धवी धवी वेता. आनी थंयसर मगच्यान कितें पळोवंक मेळटा, कितली सरबराय, सक्कड कुशेन आसात. आनी बापूय ह्या वेचीक पुताक पळयता, ताणें येवचें पळयता. तो आयिल्लोच बापूय कितें करता मगच्यान, कित्याक हांगा तो गेल्ले आमी जाल्यार आमची संवय दोन मार दिवन आनी म्हण धांवता घरांतल्यान वेता म्हणून आमची चिंता. तर तो बापूय तशें करिना. धवधव येवच्या वेचीक पुताक पटलून दवरता आनी थंयसर सरबराय सुरू जाता. आनी म्हणटा हो पूत मेल्लो आतां जिवंत जाला, नवें जिवीत ताका मेळटा. तर बघचे न्हू, एक आमकां सदांचो आमच्या कुटुंबांत असलो बापूय इतलो करता, तर आमकां जीव दिल्लो सर्गीचो बापूय कितलो आमकां पोसना, कितले बऱ्या तरान आमकां पाळीक घेवचोना. त्या देखून आमचें तें एक अपुर्बयसो शिगून आसूंक जाय. पयलें मेट आमी काडूंक जाय. पयलें मेट म्हाका परिवर्तन जाय, म्हजें तें चेंज येवंक जाय, म्हजें तें बदलावन येवंक जाय म्हणलें चिंतप आमचें तें आसूंक जाय. त्या देखून मगच्यान आमी आज हें किर्तन आमी गायत आसतना कशें सरेस्पराक दावीद रायन उलो मारलो आनी म्हणालो तूंच बापा सरेस्पर देवा तूंच आमचें खडप म्हणून ताणें उलो मारलो. आनी म्हाका आयकूंक इन्कार करिनाका म्हणून ताणें उलो मारलें. तशेंच आमी हरी एकल्यांनी आमी उलो मारूंक जाय त्या सरेस्परा देवाक, ताच्या पुता जेजूक, मुरी मायेक आमी उलो मारूंक जाय आनी आमची पदकां वळखून घेवंक जाय. ते देखून आतां आमी एक गीत गावया आनी आमी त्या सरेस्पर देवाक उलो मारया. कित्याक ताणें साबार विजमितां आमच्या कुटुंबांत केल्यांत, आमच्या समाजांत केल्यांत, आमच्या फिरगेजेंत केल्यांत, आमच्या जिवितांत केल्यांत. कितली आजापां ताणें केल्यांत. तूं आमकां कितेंच सोन घालचो ना, कित्याक तूं आमचो पोसणार, तूं आमकां आमचो दादर जावन आसा, आमकां दिवचो देव जावन आसा, तो उदार म्हणसो बाप जावन आसा. ताचें तें कितेंच उणें ना. आमचें तें उणेंपण आसूंक पुरो मोगाचें न्हू, तर आमच्या जेजूतय आमच्या बापातय कितेंच उणेंपण ना. तो आमकां उदार मापान, उदंड मापान, बरोवन ओमतोन जाय तितलें आमकां दितालो. तीच शिकून आमचें तें येवं दी म्हणून ह्या गिताद्वारे आमी त्या सरेस्परा देवाक आर्गां वगळाप दिवया. हें गीत आमी गावया. तुमच्या गिता बुकान पान संको 54 54. ಸೃಷ್ಟಿಗಳೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡಿರಿ, ದೇವರ ಹರಸಿರಿ, ಇಹ ಪರ ಮಹಿಮೆ ತುಂಬಿರುವ
ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಹರಸಿರಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಸಂಗತ ಮಣಿಯ ಸೃಷ್ಟಿಗಳೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡಿರಿ, ದೇವರ ಹರಸಿರಿ. ಇಹ ಪರ ಮಹಿಮೆ ತುಂಬಿರುವ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಸೃಷ್ಟಿಗಳೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡಿರಿ, ದೇವರ ಹರಸಿರಿ. ಇಹ ಪರ ಮಹಿಮೆ ತುಂಬಿರುವ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ದೇವರ ದೂತರೆ ಆಗಸವೇ ದೇವರ ಹರಸಿರಿ. ದೇವರ ದೂತರೆ ದೇವರ ದೂತರೆ ಆಗಸವೇ ದೇವರ ಹರಸಿರಿ. ಪರ್ವತವೇ ಜಲರಾಶಿಗಳೇ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಪರ್ವತವೇ ಜಲರಾಶಿಗಳೇ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಸೃಷ್ಟಿಗಳೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡಿರಿ, ದೇವರ ಹರಸಿರಿ. ಇಹ ಪರ ಮಹಿಮೆ ತುಂಬಿರುವ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಮಿನುಗುವ ತಾರ ಸಂಕುಲವೇ ದೇವರ ಹರಸಿರಿ. ಮಿನುಗುವ ತಾರ ಸಂಕುಲವೇ ದೇವರ ಹರಸಿರಿ. ಪರ್ವತವೇ ಜಲರಾಶಿಗಳೇ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಪರ್ವತವೇ ಜಲರಾಶಿಗಳೇ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಸೃಷ್ಟಿಗಳೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡಿರಿ, ದೇವರ ಹರಸಿರಿ. ಇಹ ಪರ ಮಹಿಮೆ ತುಂಬಿರುವ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಪುತ್ರಮಣಿಯ ಸೃಷ್ಟಿಗಳೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡಿರಿ, ದೇವರ ಹರಸಿರಿ. ಇಹ ಪರ ಮಹಿಮೆ ಬಿರುವ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ ಪರಿಶ್ರೇಷ್ಠ, ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆ, ಯೇಸುವೆ ಸ್ತುತಿ, ಯೇಸುವೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. मगचनो कोणाक दिंबी घालूंक जाय तांणी दिंबी पडी येत. एक 2 मिनटां हे मगणे हांव म्हणटा आसतना तुमी हे घमन दिवन आयका आनी तुमच्या काळजांत असली बोगनां जेजू कडेन उसारा. देखून तुमी कुर्साक पळोवचें, त्या कुर्सार उमकळनासच्या जेजूक पळोवचें. तुमी ये बो मोगाळा जेजू देवाच्या अधिक बोळे शेळये म्हज्या मोगाळा जेजू तूं तुजो भारादीक कुरीस वावोवन व्हरतना तुज्या कांद्यार जाल्ले पवित्र गायाक हांव निर्भागी पत्की नामान आनी प्राणिपात करता. तुज्या कांद्यार जाल्ल्या गायाक
हांव म्हजें कुटाम समर्पण दिता. तुज्या कुर्साच्या वजनान तुजे खांद्याचें मांस पपसल्लें आनी हाडां वयर पडलीं आनी त्या वरवीं तुज्या भोव पवित्र कुडीर जाल्ल्या हर एक गायां प्रास चड कठीण वळखळ व्हडले तुवें भोगले. मुगळा जेजू, परतून म्हजें कुटुंबांत असली भुरगीं बाळां हर एक कुटुंबाच्या सांद्यांक हांव तुका समर्पण दिता. तुमचे विनवणी हांगसर करा मोगच्छनो, तुमची बोगनां उसारा मोगच्छनो, तुमचें दूख, तुमची बेजाराय, तुमचे कश्ट, तुमचे संतोष जेजू कडेन सांगा. ये भोव दुखेस्त जेजू, हांव तुका आराधन करता. हांव तुका वगळसिता, हरसिता आनी ह्या भोव पवित्र आनी कठीण दुखीच्या तुज्या गाया पासून आनी ह्या गाया वरवीं तुवें म्हाका गूण केल्ल्याक तुका अर्गां दिता. तुज्या बारादी कुर्साच्या वजना पासून म्हज्या पापयाची काकूळ कर. म्हजी पातकां बक्षी, म्हजी मां पातकां पातकां बक्षी आनी तुज्या कुर्साच्या वाटेन म्हाका सर्गाक व्हरून पावय आनी तुज्या पवित्र कुर्साच्या वाटेन म्हज्या सगळ्या कुटुंबाक तुज्या सांगाता रावोंक, जियोंक आनी पवित्रपणान कुटाम बांदून हाडूंक आमकां कृपेन बर. आमेन. दयकन बसा मोगच्छनो. मोगच्छनो, क्रिसमसचो काळ फाल्यां आमी ताळयो आयतार प्रारंभ करता. ताचे उपरांत भगवंत हप्तो प्रारंभ जाता. आमी ह्या क्रिसमसचो काळ अपुरबायेन करसिला म्हणून हांव पातयेता. वो एक सोडवणेचो काळ जावन आसा. वो एक कृपेचो काळ जावन आसा. मोगच्छनो, क्रिसमसचो काळ जावन आसा, आशिर्वादाचो काळ जावन आसा. आमकां बेसांवांनी भरसो काळ जावन आसा. वो क्रिसमसचो काळ पवित्र सभा आमकां दिता. कित्याक म्हळ्यार आमची आत्मीक वरवणी करूंक, आमचें जिवीत नियाळ करूंक, आमच्या जिविता विशयांत, आमच्या कुटुंबा विशयांत, आमच्या कुटुंबांत असल्या हर एक सांद्या विशयांत थोडे चिंता पाठोवंक वो काळ दिला. वो काळ आमकां दिला कित्याक म्हळ्यार आमी जेजूच्या पावलांनी चलोवन आसांगी, जेजूच्या मेटांनी चलोवन आसांगी, मुरयेन काडिल्ली मेटांनी आमी चलोवन आसांगी. ह्या आमी आमच्याच मेटांनी चलोवन आसांगी. देखून आमी जेजूच्या मेटांत तावन जेजूच्या त्या जेजूच्या कुटुंबांतल्यान आमी पयस गेले गे म्हणलें आज आमी चिंतून पळोवंक जाय. मोगच्छनो, आमी आधुनीक काळार आसा. डिजिटल वर्ल्ड म्हणटा हांव. त्या देखून ह्या आधुनीक काळार आमची कुटुंबां कशीं आसात ते देखून फाटी परतूंक, फाटी येवंक, जेजू सांगता रावोंक, जेजू सांगता चिटकोन रावोंक, ताचे सांगता रावोंक आमकां हो क्रिसमसचो काळ दिला. ते देखून हो म्हत्वाचो काळ जावन आसा. हो अपुरबायेचो काळ जावन आसा, प्रमुख काळ जावन आसा. त्या देखून आमी थोडी वरवणी करून पळोवंक आसा.
आमचे जिवीत आमी कशें सारून आसाव, आमचे जिवीत कशें मुंदरसून आसाव, म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या जिवितांत जेजूचो पात्र कितें, कोण म्हाका ह्या आमच्या जिवितांत आदर्श जावन आसा. बैल्यो संगत्यो आमकां अडचण दितात गे, आमकां कश्ट दितात गे म्हणलें आमी चिंतून पळोवंक आसाव. मुगेचे न्हू आमचें जिवीत कशें आमी पळयवेत. आमच्या जिवितांत आमी जल्मताव, जियेताव आनी एक दीस मरताव. हें आमचें जिवीत वैगिणी. हर एक ह्या संवसाराक आयिल्लो मनीस व्यक्ती तो जल्मता, जियेता आनी एक दीस मरता. तर मुगेचे न्हू जल्म आनी मरण हाचे मदीं आमी जियेत आसतना आमी हर एकल्यान आमकां एक सवाल विचारूंक जाय, हांव कशें म्हजी जिणी जियेता. जर तर आमकां अपुर्बायेचे जवाब मेळटा, हांव म्हजी जिणी जेजू सारकी जिणी जियोन आसाव, तर म्हाका न्हू आमी सर्गा राजाक लागीं पावल्या. जर तर आमी जियेता म्हजे आशे प्रमाणे, म्हजे कुशायले प्रमाणे, म्हाका जाय जाल्ले प्रमाणे, ती जिणी जेजूची जिणी न्हय. म्हाका न्हू जेजू ह्या संवसाराक आयलो, तोय मुरये द्वारे जल्मलो, तोय जियेलो ह्या संवसारांत आनी जेजूय मरण पावलो. जेजूकी मरण मेळ्ळें. जेजूय ह्यो संवसार सोडून गेलो, तर जेजूक सर्ग फोव जालें, जेजूक पुनर्जिवंतपण मेळ्ळें. तर म्हाका न्हू आमकां सर्ग मेळात गे, आमकां पुनर्जिवंतपण मेळात गे, आमकां नवें जिवीत मेळात गे. हे सवाल आमी हर एकल्यानी विचारूंक जाय. जर तर ते पुनर्जिवंतपण आमकां मेळोंक जाय, तर म्हाका न्हू ह्या जिणी आमी जियेतना आमी कितें करूंक जाय तें गरजेचें. ताका म्हणटात विंसवणी करूंक जाय. हर एक फावटी आमी बऱ्यांतलें बरें आमी विंसोवंक जाय. जर तर पाड आनी बरें आसा तर आमी किंचेच विंसताव, कोणी पाड विंसना, बरें विंसताव. जर तर दोनी बरीं आसा तर आमी कितें विंसताव, बऱ्यांतलें बरें विंसताव. ते देखून आमच्या जिणेंत आमकां गोट्ट आसा, म्हज्या जिणेंत हांव हें पाड, हें म्हाका समान न्हय म्हणून, ते जाल्यार आमी खंडीत आमी कितें करूंक जाय, आमचें तें बदलावन येवन बरें विंसोवंक जाय. मात न्हय म्हाका न्हू जर तर दोनी बरें आसा तर ते बऱ्यांतलें बरें विंसोवंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. म्हाका न्हू हें विंसोवणी आमकां कोण शिकयता, गरजेच्या काळार जेजू शिकयता. जेजूकी कितले कश्ट आयले, जेजूकी मस्त विंसवणी करूंक आसली, तर जेजून पाड विंसवणी करोना. जेजून बऱ्यांतलें बरें विंसलें. आमकां सर्वस्व दिवच्याक ताणें कुरीस विंसलो, ताणें कश्ट विंसले. त्या देखून म्हाका न्हू आमच्या जिणेंत आमी जेजू सारकें जायचे तर, आमकांय जेजूची वाट मेळचे तर म्हाका न्हू आमी विंसवण करूंक जाय. हांवें सबार फावटी सांत इनासाच्या विशयांत उलयता आसतना हें सांगलें आसा. एक फावटी इनास जेजुइतांचे मेळ घडले उपरांत ताच्या संगत्यांक दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांक ताणें मिसांवा खातीर धाडलें. तर आमच्या भारत देशाक धाडूंक ताणें एका व्यक्तीक नेमलो. तर तो व्यक्ती वचूंक ताका जावना, कित्याक ताका कठीण ताप आसलो, त्या देखून ताका वचूंक जावना. तेदला इनासा सांगात आसलो तसो मोगाचो इश्ट सावेर, फ्रांसीस सावेर, कित्याक तो नावाडीक आनी मस्त काय म्हणटात जाणवो असो व्यक्ती जावन आसलो. लर्नेड मॅन म्हणटा हांव, शिकिल्लो व्यक्ती. त्या देखून इनासा सांगता ताची पत्रां बरोवंक, ताची लेटरां बरोवंक ताका जाय म्हणून ताणें ताच्या सांगाता दवरलो. तर गरज बऱ्यांतलें बरें आतां सांत इनासान विंसोवंक जाय. कोणाय की
आता गरज कित्याक म्हळ्यार भारत देशाक कोणायन एकल्यान वचचे नातर उपरांत गेल्यार थंयसर शिप्पां वचनात आतांचे बरी फ्लायटां पुरा नासली तांकां कश्ट आसले त्या देखून ताका भारत देशाक वचूंक थंयसर शिप रेडी आसलें त्या वेळा सांत इनास येवन फ्रांसीस सावेराक म्हणटा सावेरा तुवें भारत देशाक वचा जाय तुवें वचून भारत देशाक वचून देवाचे उतर परगट करीत जाय तूं तयार आसाय गे म्हणून विचारता त्या वेळा ताणें जाल्ली जाप जावन आसा मोगाच्यानो इतली अपुर्बायेची फ्रांसीस सावेर इनसाक म्हणटा हांव तुजो व्यक्ती जावन आसा हांव तुजो सांदो जावन आसा तुज्या आमच्या मेळांत तुजो हांव सांदो जावन आसा तुका खंय मन आसा थंयसर म्हाका धाड म्हणटा तूं खंयसर धाडटाय थंयसर हांव वेता म्हणटा आनी ताची बॅग काणून भायर सरता आनी त्या वेळा ताणें अकरेचें उतर सांगिल्लें जावन आसा सांत फ्रांसीस सावेरान इनासाक तो म्हणटा इनासा हांव आनी तुका मेळचो ना कित्याक म्हळ्यार तांकां त्या वेळा परतून परतून येवन मेळूंक जायनातलें आतांच्या बरी आमी परतून सांगाता मेळचें ना खंडीत आमी सर्गार सांगाता मेळया खंडीत आमी खंय सांगाता मेळया सर्गार सांगाता मेळया मोगोचेनो अपुर्बायेची विसवणी ताणें केली आनी ताका सर्ग मेळ्ळें त्या देखून मोगोचेनो आमी जल्मतांव जियेतांव मरतांव तर आमकां सर्ग मेळचे तर आमकां त्या सरस्पर देवान रचयल्ल्या त्या बागेंत आमकां जागो मेळचे तर आमी कितें करूंक जाय आमी सदांच एक दिसाची विसवणी हर एक घडी आमी विसवण करूंक जाय आनी ती विसवणी सारकी आसूंक जाय मोगोचेनो आतां आमी आधुनीक काळार आसा आधुनीक कुटुंबांत कितें आमी पळयता काळोख सकड कुटुंबां म्हणना थोड्या कुटुंबांत काळोख बेबिरांत आकांत अक्लास कितें घडटा कोण ना पिडा शिडा अशेले सबार कुटुंबां आसात कोणी सुरक्षीत ना कोणी सुरक्षीत ना केदळ झूज सुरू जाता केदळ लॉकडावन सुरू जाता आनी एक कोरोना केदळ येता म्हणल्यार बेबिरांतीन आमी वाचून आसा असली कौजनी आसता आसतना मोगोचेनो आमी कशें जियोचें आमी कशें आमचें जिवीत मुखार सुन व्हरचें हाका सगळें उतर जावन आसा एकच मोगोचेनो आमी देवाच्या उतराक आमी चड गमान दिवंक जाय देवाच्या उतराक पवित्र वांजेलाक आमी चड गमान दिवंक जाय आमी जेजूक चड आमी गुमान दिवंक जाय जेजूक चड महत्व दिवंक जाय जेजू जाय जे आमचो कुटुंबाचो आदार आमच्या कुटुंबांत जेजूक प्रमुख स्थान दिवंक जाय त्या वेळा मात्र मोगोचेनो ह्या सकड आमकां आयिल्लें बे पयस जाता खंडीत तोच जेजू आमकां राखता सांबाळटा मोगोचेनो एक पोटी एका जाणारीन सांगली एक ल्हानशी काणी म्हाका उडासाक आयली हें चिंता आसतना कशें जेजू आमकां सांबाळटा म्हणून एक पोटी एक कावळो एका रुखार बसून गायता आसतना एकलो येवन ताका फातर मारता ताणें गायिल्लें इतलें ताका बेजाराय जाता ताका इरार जाता त्या देखून तो फातर मारता तो कावळो उबोन आनेका कडेक वता पयशिल्ल्या आनेक हळ्ळेक वचून थंयसर रुखार बसता आनी थंयसर रुखार बसतना परतून तो कावळो कांतार गायता आसतना थंयसर आसलो अनेक मनशाकी कितें जाता करकर जाता कावळ्याचें तें गायन आयकून इराराय जाता तोय फातर मारता आनी तो कावळो परतून अनेका कडेन धांवता आनी अनेक रुखार वचून बसता त्या वेळा थंयसर आनी एक सुकणें आसलें सोबीत सुकणें आसलें त्या सुकण्या कडेन वचून सांगता अळ्ळे हांव त्या आळ्ळेंत आसलो थंय हांव गाणां गायतालो म्हाका फातर मारलें त्या देखून उबोन अनेका कडेन गेलो थंयसरी म्हाका फातर मारलें खंयसर गेल्यार म्हाका फातर मारतात म्हजी जिणी हांवें कशें जियोवची म्हणटा
ते दळा ते सुकणे ऐकून ताका म्हणता, ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಡ, ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಡ, ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಗ ಬದಲಾಯಿಸು. ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಡ, कष्ट कालದಲ್ಲಿ राग बदलायचो. म्हणजे आम्ही कष्ट येत असताना थंय जावचें हांगा जावचें आमी करीचे म्हणना जायचे आमी पुरा इगर्जीक वचचे नोवेनाक वचचें करा. तर मगच्यान आमचे राग केदळ आमी बदलूचे. म्हाका गोत्त आसा म्हाका कश्ट आसात, दूख आसा, बेजाराय आसा, असले मस्त कश्ट आसात म्हणून आमकां गोत्त आसा. तर ह्या कश्ट येत आसतना आमी देव जेजू वयर संपूर्ण बावट दवरून ते आमी केदळा समजोवचे. ते प्रमुख जावन आसा. कुर्साक वेंगून दवरून थंयसर वचून कुर्साक आमी वेंगून दवरून कुर्साक ते उमकळण आसचे जेजू कडेन मागचे ते प्रमुख जावन आसा. आमचो बावट चडय म्हणून जेजून शिसांक सांगले. तो बावट चडोवचो आमचो कायदो जावन आसा, गरज मोगाच्यान. नंतर त्या कावळ्या बरी आमी जावनूच आसता आनी कितले दवल्यारी कश्ट आमच्या फाटल्यान येवनूच आसतात. तर आमी आमचे राग बदलायसूद म्हळ्यार आमी आमचे चिंतप आमी चेंज करीचे. जेजू आसता मुसोर म्हाका कांय बेना. तो बावट, तो विश्वास, तो पातयेनी दवरून आमी माग जाय. त्या देखून मोगाच्यान आमी मातेवाच्या बुकांत अध्याय 17 आमी पळयता. जेजूचे रुपांतर. जेजू कितें करता, पेद्रू जाकोबाक आनी ताच्या भाव जुआंक घेवन तो पर्वतार वता आनी थंयसर जेजू रुपांतर जाता. कितें पेद्रू म्हणटा, जेजू कडेन आमी हांगासर रावया, आमकां बारी खुशी जाता म्हणटा. ना हांगा रावूंक ना, आमी हांगा कितें पळयलां तें वचून आमी मिसांव करूंक आसा, तें आमी दाखोवंक आसा, लोकांक सांगूंक आसा. देवान दिल्लें मिसांव आमी करूंक आसा. देवान कितें मिसांव दिलें, जेजूक कितें आयकलें, बापान कितें सांगलें जेजूक, वो म्हजो मोगाचो पूत, तुमी ताका मानवाल आयकाया. वो म्हजो मोगाचो पूत. मोगाच्यान तुमी आज आमी हर एकले आमी विचारूंक जाय. आमी म्हणटा आसतना म्हाकाय दर आमी सगळ्यांक विचारूंक जाय. आमकां वो ताळो आयका लागी. वो म्हजो मोगाचो पूत, ही म्हजी मोगाची दू, तो म्हाका मानवाला, ही म्हाका मानवाल्या म्हणलें आमी एक कितें अनुभव करूंक साध्य जाता गी. वो जेजूचो अनुभव आमकां जाला गी. मोगाच्यान जर तर वो अनुभव जावंक ना, आमी खाली मागणे मात करता, हालेलुया म्हणटा, कांतारा म्हणटा, तेर्स म्हणटा, अंबरी म्हणटा, मिसाक येता, नोवेन म्हणटा. तर तें पाटीर वतिल्ल्या उदका बरी मात्र एकलो कन्वर्ट तर जाल्लो देवूत मनीस आसलो. तो कन्वर्ट तर जाल्लो आनी मस्तू कडेन ताणें रितीर दिल्ली आनी ताणें सांगिल्लें, हें हांवें आयकल्लें, तुमकां तुमचे कडेन सांगून आसा. तो म्हणलो, आमी सडावत क्रिस्तांव उदकांत असल्या एका पत्रा बरी खंय, उदकांत असल्या एका पत्रा बरी. उदकांत फातर आसतात पळय, व्हडच्या न्हंयत तुमी पळोवंक पुरो मस्त फातर आसतात. त्या पत्रा बरी आमी म्हणून. मागीर तो म्हणटा, कित्याक त्या पत्रा बरी गे म्हणून तो विवरून सांगता. तो फातर जर तर आमी कान फुटयल्यार त्या पत्रा भितर एक थेंब समेत उदक ना म्हणटा. त्या फातरा भितर तो फुटोवन आमी ओपन कर पळयल्यार एक थेंब समेत उदक ना. वर्सान वर्स त्या उदका भितर ते फातर आसात. वर्सान वर्स कितल्या वर्सां जावन ते फातर त्या उदका भितर आसात. ओपन करून पळयल्यार एक थेंब उदक ना. कितल्या वर्सां जावन आमी हे मागणें करना आसा, कितल्या वर्सां जावन आमी करता, तर बदलावन ना. मोगाच्यान हांव सभा मस्त जण आमच्या कुटुंबांत बरेंपण आयलां. ह्या रितीरे वरवीं, नोवेना वरवीं, मागण्या वरवीं आमच्या कुटुंबांत आमी सांगता म्हणून तेर्स मस्त कुटुंबां बरीं जाल्यान. एक 2-3 कुटुंबां आसूं पुरो. तर त्या कुटुंबांकी आमी मागोवंक जाय. त्या देखून हें चिंतप आमी आटावंक जाय.
जेजूचे रूपांतर जालें आमचेय रूपांतर जावं कसा आमचे तेय बदलावन येवं कसा आमकांय बरें चिंतप येवं कसा आमचे तेय बदलावन येता आमचेय मन आमी बदलोवंक आसा आमची दिश्ट आमी बदलोवंक आसा अनेकलो जाणारी कन्नडांत अशें म्हणटा हेगे दृश्टी हागे सृश्टी म्हणटा आमची कशें चिंतप आसा कशी दिश्ट आसा तशें आमचें संवसार म्हणटा जर तर हांव म्हणटा वो भारी बरो आपुरबायेचो मनीस खंडीत तो म्हाका आपुरबायेचो मनीस जाता जर तर हांव म्हणटा वो युजलेस म्हणून आमकां युजलेस जाता कित्याक हांव कितें चिंता तें हांव जाता आय एम वॉट आय थिंक म्हणून हांव कितें चिंता तें हांव जाता ते देखून आमी बरें चिंतल्यार बरें जाता हांव आमचें कुटुंब बरें जाता कुटुंबांतली हर एक व्यक्ती बरी जाता कितें म्हजें चिंतप बरें जर तर हांव खोटें चिंता तांचे विशयान वायट चिंता तांचे विशयान वाकडें चिंता आमी केदाळय कितें म्हणटा सामाना आमचें कुटुंब सामाना भायलें कुटुंब पुरो भारी बरें आमकां कित्याक म्हजें चिंतप तशें आसा ते देखून आमचें चिंतप आमी बदलूंक आसा जेजूचें रूपांतर जाल्लें बरी आमी रूपांतर जावंक आसा आनी तो ताळो आमी आयकूंक जाय हो म्हजो मोगासो पूत हाका हांव मानवाला आय एम हॅपी विथ दीस पर्सन ते देखून मोगच्यानो आतां आमी एक गीत गावन जेजूक अर्घ वगळाप दिवया आमचें कुटुंब सुबीत कुटुंब जावं दी देवत कुटुंब जावं दी आमच्या कुटुंबांत देवाची रास रास आशिर्वादां देवन येवं दी आमच्या कुटुंबांत असली भुरगीं बाळां जेजूच्या पावलांनी चलोवन दी आनी आमी सारकी विसवण करूंक आमकां तसो जेजू उजवाड दिवन दी आमची मोत प्रकाशान भरून दी म्हणून त्याच जेजू लागीं आमी मागया आनी मुरीमाय सदांच आमच्या सांगात आसूं दी कित्याक ती आमची कुटुंबाची राणी जावन आसा ते देखून आमी आतां एक गीत गावया आनी देवाक अर्घ वगळाप दिवया 508 सादीतर उबी रावया 108 जेजू म्हाका आपयता मोगान म्हाका पळयता वेगेन ताचे दोगेता पातकामुची बक्षिता जेजू म्हाका आपयता जेजू म्हाका आपयता मोगान म्हाका पळयता मोगान म्हाका पळयता वेगेन ताच्या दोगेता पातकामुची बक्षिता जेजू 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 Jinyan kanggal satana Tantidukin burtana Somya ulamatana Kais makaunena Jinyan kanggal satana Jinyan kanggal satana Tantidukin burtana
सोम्या उलो मारताना कांयच म्हाका उणेना जेजू 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 मुझे पासत में लोयतो मुजो बरो गवळीतो सदांच म्हाका एकतायतो कस मुजो सोबितो मुझे पासत में लोयतो मुजो बरो गवळीतो मुजो बरो गवळीतो सदांच म्हाका राखतायतो सदांच म्हाका राखतायतो मुजो करस सोमितो मुजो करस सोमितो जेजू आप ओयांनी म्हणया जेजू 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 हालेलुया 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 अर्गा तुका जेजू 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 मगच्चनो आतां आमी एक घडीभर आमचो उजवो हात आमच्या काळजा वयर दवरया आनी आमच्या काळजांत आसच्या जेजूचो अनुभव करया. जेजू आमच्या काळजांत वस्ती करून आसा. तुमचे कडेन उलोवंक आशेता. जेजू कडेन सांगा, जेजू ह्या घडये हांव म्हाका संपूर्ण तरान तुका समर्पण दिता आनी हे मागणें हांव म्हणटा आसतना तुमची मौत कुर्सार आसच्या जेजू कसो पळोवन दी. तुमची दिश्ट विश्वासपणाची दिश्ट, पत्यनेची दिश्ट, भावार्थाची दिश्ट त्या जेजू वयर आसूं दी, कुर्सायल्या जेजू वयर आसूं दी. आनी हे मागणें म्हणटा आसतना तुमकां कितें मागूंक जाय तें तुमी उसारा. ए सोमिया जेजू क्रिस्ता, म्हज्या मोगाळा जेजू, तूं कुर्सार काडून आसाय म्हजे पासत.
म्हज्या कुटुंबा पासत पत्क्यां पासून कुर्सायल्या जेजू तुजो आसरो स्वच्छ ह्या पत्क्याक तूं कान घे मगचेनो आमी पत्की म्हणून वळखून घेवया आमी हर एकली पत्की हांव आसरो सोदून आसा ह्या पत्क्याक तूं कान घे आनी कुर्सार तुवें विस्तार धरल्या तुज्या पाकाट्यांच्या सावळेक तुज्या मोगाच्या बोवळ्या थंय तूं म्हाका सांबाळून धर जेजू तुज्या कुर्सायल्या दोनी हातांनी म्हजें कुटाम वेंगेत घे तुज्या दोनी हात कुर्सायल्यात त्या पवित्र हातांनी म्हजें सगळें कुटाम मोगान वेंगोन घे पोटलोवन धर तुज्या पवित्र गायांत तावन भायर सरची शेगुनाची किरणां म्हजे वयर पडोवन दित तुज्या पवित्र गायांत तावन देंवोन येवची हर एक कृपा म्हजे वयर म्हज्या कुटुंबाच्या वयर आनी कोणाक तुमकां मागोवंक जाय तांचो उगडास काडा आनी सांगा तांचे वयर तुजी किरणां पडोवन दित कलतेपणाची किरणां विधेयपणाची किरणां सुस्निकायेची किरणां माया मोगाची किरणां मगचेनो जेजू आजापां करता विचमीत करनासा खंडीत ह्या घडये तुमच्या कुटुंबांत एक व्हड आजाप घडटा तुमच्या जिवितांत घडटा त्या देखून तुमी विश्वासान मागा कितें तुमकां तुमी आशेतात जेजू कडेन सांगा जेजू तुजें कीर्ण पडोवन दी कुर्सायल्या तुज्या पवित्र हातांत तावन पांयांत तावन कुसव्या तावन तुजी किरणां देंवोन येवून दित आनी पडोवन दित म्हज्या मोगाच्या सांद्यांच्या वयर कुटुंबाच्या वयर तुज्या काळजाच्या गायान म्हज्या काळजाक पुजय अशें तुज्या मरणाचो उजवाड म्हजेर प्रकाशून तुवें तुज्या हातांत आनी पांयांत तुज्या कुडींत आनी तुज्या मस्तकांत तुज्या काळजांत आनी तुज्या आत्म्यांत भोगिल्ली दूख म्हाका समजोशें कर आनी म्हज्या काळजाक म्हज्या कुटुंबाक म्हज्या कुडीक आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक जाल्ले घाय पयस कर आमची दूख थांबय आमची दूख घूण कर अर्गां तुका सोम्या जेजू ओगलाप तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू वर्णिता तुका सोम्या जेजू गायता तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू महिमा
तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू मोगलाप तुका सोम्या जेजू मोगलाप तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू वर्णिता तुका सोम्या जेजू वंदिता तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या हालेलुया तुका सोम्या जेजू हालेलुया तुका सोम्या जेजू दयकन बसा मगचनो सोमो करता सोमिया तुका अर्गा दिता गणिया तू सोमो करता सोमिया तुका अर्गा दिता गणिया तू सोमो करता तुका अर्गा दिता मुससोमी मन मानून घेता तू सोमो करता तुका अर्गा दिता मुससोमी मन मानून घेता मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा अर्गा तुका होगळा तुका स्तुती तुका महिमा तुका अर्गा तुका होगळा तुका स्तुती तुका महिमा तुका आराधन हांव करता सोमिया सरपोडण वंदिता गणिया आराधन हांव करता सोमिया सरपोडण वंदिता गणिया आराधन हांव करता सरपोडण वंदिता मोससोमी मन मानून घेता आराधन हांव करता सरपोडण वंदिता मोससोमी मन मानून घेता मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा हालेलुया 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 तुझी स्तुती गाता तुझी स्तुती गाता सोमिया तुका महिमा दिता गणिया तुझी स्तुती गाता सोमिया तुका महिमा दिता गणिया तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता मोससोमी मन मानून घेता तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता मोससोमी मन मानून घेता मुझा सोमिया
मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा हालेलुया हाथ मानिए हालेलुया 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 मुझा सोमिया मुझा देवा 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 हालेलुया 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 अरगान तुका महिमा तुका स्तुती तुका चिस्ताव तुका हर्षिताव गाणेताव तुझे नाव गाताव तुझी स्तुती करताव म्हाका बक्षीस समय हालेलुया 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 अर्गान तुका सोमिया जेजू अर्गान तुका सुम्या ओगलाप तुका सोमिया जेजू ओगलाप तुका सुम्या महिमा तुका सोमिया जेजू महिमा तुका सुम्या वंदन तुका सोमिया जेजू वंदन तुका सुम्या स्तुती तुका सोमिया जेजू स्तुती तुका सुम्या जय जय तुका सोमिया जेजू जय जय तुका आराधन तुका सोमिया जेजू आराधन तुका गायतां तुका सोमिया जेजू गायतां तुका सोमिया जेजू मोगच्छनो ये गडीभर तुमचो उजवात परतून एक पोटी आमच्या काळजा वयर दवरया आमच्या काळजांत येवचे अरयेक उमाळे जेजू थावन येवचे जावन आसात जेजू आमचे सांगाता उलयता आमच्या काळजाक कान दिवन ची दिवन आयकोवया जेजू अपुरबायेचे विशय तुमकां सांगूंक आशेता जेजू म्हणटा पुता हांव तुका गूड करता आज हांव एक अजाप तुज्या कुटुंबांत करता येया तुमी नितीवंतानो मुझे सकड तुमचेंच येया तुमी नितीवंतानो प्रामाणीक मनुष्यानो मुझे सकड तुमचे जावन आसा ये आनी का मुजो उंडो आनी पिये ते रगत तुमकां वरायिल्लें कितली विचित्र ये मुझ्या सुडवंदरा कितली विचित्र तुझ्या मोगाची कृत्यां आमकां जल्म दिवन येदळ मुसो राखला सांबाळला मुखारी तो सांडून घालचो ना त्या देखून धैर्यान मागा मोगाचेनो ह्या सक्रामेंतांत आसलो जेजू तुमचो जावन आसा आमचो जावन आसा हेसलो अपुरबायेचो जेजू किंच धर्मांत ना आमचे खातीर मोरचो जेजू सोमी खंयच्या धर्मांत ना कित्याक ताका कळीत आसा आमचे वळवळे आमचे कश्ट त्या देखून आमी भिवची गरज ना भियाच्या बदलाक पातयेनी दवरया ताचे वयर म्हजी माय केदाळाय म्हणटाली जल्म दिल्लो देव
आमकां सून घालना म्हणून आनी तें तिचो भावर्थो जावन आसलो. आमी 8 भुरगीं जाल्यार कश्ट आसल्यार तुजो भावर्थ गुंडाय असो जावन आसलो. जल्म दिल्लो देव आमकां सोन घालना तर आमी रडचें कित्याक, खावचें कित्याक, भियोवचें कित्याक. हो साक्रामेंतांत आसलो जेजू पुरो. कितली विचित्र तुजीं कृत्यां जेजू. तूंच म्हजो सडवणदार. हर एक पटी हांव मीस पेटयतना कालवरीच्या दोंगरार कुर्सा मळी हांव उबो रावुल्ल्या बरी. तूं आसाय थंयसर. हर एक घडी म्हाका सांगताय, म्हजे कडेन विचारताय, इल्लोसो तुजो मोग म्हाका दी. पळया मोगाची न्हू जेजूची उतरां. जेजू आमचे कडेन विचारता, तुजो इल्लोसो मोग म्हाका दी. कित्याक सबार पोटी ह्या संवसाराच्या वस्तूक आमी लपतल्या. ह्या संवसाराच्या आशेच्या पटल्यान आमी गेल्या. देखून जेजू आमचे तावन पयस गेला. जेजू आदामाक आनी एवेक विचारले बरी, तुम खंयसर आसात? वेर आर यू? आज आमकांय विचारता ते सवाल, तुमी खंय आसात? म्हणजे तावन कित्याक पयस गेल्यात? हांवें कितें तुमकां दुखयलां? पगतचनो जेजू बॉब मार आमकां सांगता, इल्लोसो मोग म्हाका दी. ताच्या शिसांनी ताका सांडलो. तो मोळ्यान मागता आसतना ताका ताचे रगात घामेत आसतना त्याचे शीस ताका सोन घेवन धांवलें. ताका दूख भोगलें. आज आमी तशेंच करनासाव गे. नाका, आमी तशें करचें नाका. जेजू आमचो मोग करनासा, आमी आमचो मोग ताका दिवया. ये म्हज्या जेजू, दी म्हाका भावार्थ. घट कर म्हजो भावार्थ. थीर कर म्हजो भावार्थ. म्हाका राख आनी सांबाळ. म्हज्या कुटुंबाक सांबाळ. सकड आमी उबे रावन एक गीत गावया. Kita bukan tu pansangko 76. Ya bata aru. Namo Namo Jesus Krista, Undaru Palipunascha. Namo Namo Surbundara, Sakramenta Tamkaracha. Namo Namo Jesus Krista, Undaru Palipunascha. Namo Namo Surbundara, Sakramenta Tamkaracha. Segi soditum amka melom gavna. Dev pon nipun tube undia cheru
घेतला उड्या वायनाय तू आमचे कान साता आमच्या मोगान बोर तुका समर्पिता नमो नमो जेसू ख्रिस्ता उंड्या रूपाली पोराच्या नमो नमो सोडवंगारा सत्क्रमेता तामकाराच्या चिन्येचे सुख तुका सांगो आया तुझे तोंड बुसवो अशीं हंगाराम्या ये जेसूये आमकां मेळ्ळो तो ये तुझे कृपेचे देण्या भांडार घेऊन नमो नमो जेसू ख्रिस्ता उड्या रूपाली पोराच्या नमो नमो सुरभुंधारा सक्रमेता आमकाराच्या लगी सरताव सोम्या सत्ताव तुझी गोडसा तुझे संगी रावण विसरताव जिने कोर्सा संतोष सता आम्ही घेऊन तुझे दर्शन साक्षी तुका आम्ही तुझ्या होवी स्पर्श नमो नमो जेसू ख्रिस्ता उंड्या रूपाली पोराच्या नमो नमो सोडवंगारा सक्रमेता आमकाराच्या नमो नमो जेसू ख्रिस्ता नमो नमो जेसू ख्रिस्ता सकड़म जादू रूपाली पोराच्या नमो नमो सोडवंगारा सक्रमेता आमकाराच्या संगत म्हणया नमो नमो जेसू ख्रिस्ता उंड्या रूपाली पोराच्या नमो नमो सुरभुंधारा सक्रमेता आमकाराच्या सक्रमेता आमकाराच्या सक्रमेता आमकाराच्या Alleluia, 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 Eradan tuka samyogla. महिमा तुका स्तुति तुका स्तोत्र वंदन तुका येशू आराधना तुका येशू नमस्कार महिमा मान तुका होगळाप तुका येशू आराधना तुका सोम्या नमस्कार महिमा तुका सोम्या हालेलुया हालेलुया मगचनो दयकन बसा मगचनो हे पूर्ण शेत एक अपुरबायचे मात नाही भावडताचे पाळणे म्हणयेत हे पूर्ण शेत कित्याक
हांगासर हांव 2 वर्सां सेवा दिल्या आनी हांगासर केन्ना तावन हें पुलशीत सुरू जालां आज मुसर हांगासर जावची विजमितां आसर हें मुरये मायेन वच्ची ती जेजू मुरये मारिफात जेजून वच्ची ती बेसांवां आनी आशिर्वादां आमकां लेख करूंक जावचें ना तितले आसात. एक दाखलो दिवचे तर मोगाचे न्हू हांव हांगासर विगार जावन आसतना एक 10 वरांचेर एक कार आयलें आनी कारार 4-5 सुटकेसो आसात आनी तो मनीस सीद म्हज्या ऑफिसाक आयलो. फादर म्हजी मिसां बरें या म्हणलो. हांवें सांगलें बस पयलें खंय थावन आयले तुजी इल्लीशी वळख सांग कशी आमची इल्लीशी सळावळ जाली. आनी तो म्हणलो फादर हांव मस्कत तावन आत्तां सकाळीं एअरपोर्टाक देवलो. एअरपोर्टांत हांव डायरेक्ट ह्या पुणशेताक आयलां कित्याक म्हाका हांगासर मागल्लें मेळ्ळें. हांव विजा खातीर मागतालो म्हाका मुरी मायेनंत ती विजा फावो केली. मस्कतान म्हाका बरें काम मेळ्ळां फादर. त्या देखून घरा वयचे पयलें हांगासर मागणें कर मुरयेक अर्गां ओगळाप दिवन मिसां दिवन मागीर घरा वेता म्हणलो मोगाचें. केदें व्हडलें ताचें एक उदार मन पळया. केदें वर्तें अजाप ह्या सक्रामेंतांत असल्या जेजून केल्यांत. अशें साबार मोगाचें न्हू अजाप हांगासर जाल्यांत. आनी एकले तेग मुस्लीम चेडे हांगासर येवन तांकां मिसां दिवची कालें म्हणून गोत्तना हांगासर तांकां गोत आसलें हांगासर मागल्यार मेळटा म्हणून. आनी तेग जण एक दीस आयल्यात मुस्लीम चेडे. ಫಾದರ್ ನಾವು ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅವ ಈ ಸಲ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಾನು ವಿಚಾರಲೆ ನೀವು ಯಾರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರಿ? ಫಾದರ್ ನಮ್ಮದು ಮನೆ ಎಲ್ಲೇ ಉಡುಪಿ ಹತ್ರ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಮೀನಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡ್ತೇವೆ ಜನರು ಬರುವುದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಒಂದು ದುಬೈಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು. 3 ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ದುಬೈಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನೊಂದು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮನವರಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕೊಡಿ म्हणून ते अनुभवती तांकां जेजूचे विशयान गोत्तना चड माहीत ना, मुरये विशयान कांय गोत्तना, तर तांचो एक बवडत पळया मोगाच्यान मुरये मायेन आजाप केला. ते देखून मुरये माय कितें दिवन आमी वेता म्हणून ते आमचे अनुभवती मुस्लीम. आनी अशे सबार जाणांक आगतावन बरेंपण लागलां. मोगाच्यान कित्याक हें बरेंपण मुरी मायेन केलां? कित्याक तांची पत्नी मुरी मायचेर इतली वर्ती आसली की आनी मुरी मायेन त्या काना शहराच्या लग्न मटवांत सांगली उतरां आज आमकांय लागू जातात कोणा. तो कितें सांगता तें करा, तो कितें सांगता तें करा. मुरी मायचें उतरां आज मुरी माय लागीं आमी हांगासर आयला. मुरी माय कितें सांगता तुमकां? कलेय म्हणी आज तुमचे कडेन उलोवंक पुरो तें तुमी आयका. वेचे पयलें तें मुरी मायेक सांगा. मुरी माय तुवें म्हाका अशें सांगलां तें देखून तेंच हांव तुज्या पांया तळार दवरतां. जेजू कडेन मागून आज म्हज्या कुटुंबांत एक विजमीत कर, एक आजाप कर, एक बरेंपण जाय. आमच्या कुटुंबांत आमी एकवटांत जिवंक जाय. त्या देखून कितें तुमच्या काळजांत आसा, तुमच्या बोगनां कितें आसात तें आज आमी मोगाच्यान आज आमी सांगूंक जाय. ते देखून एकलो जाणारी अशें म्हणटा जडती वनद उबी करता, बोक्साने दार उक्तें करता म्हणून. जडती वनद उबी करता. आयच्या संवसारांत आमी पळयलां राष्ट्रामध्ये वनद आमी उबी करनासाव. समाजामध्ये आमी वनद उबी करनासाव. धर्मामध्ये आमी वनद उबी करनासाव. कुटुंबामध्ये आमी वनद उबी करनासाव.
आमच्या जिणेंती आमी वनद उबी करना आसा आमच्या स्वार्था वरवीं हंकारा वरवीं मोगेचे न्हू अशें आमी जडती करता आसतना असलो स्वार्थ आमचे थंय आसल्यार असले आमचो मनोभाव जाल्यार असले आमचे एक उणेपण आमचे थंय आसा तर असलो एक हंकार आनी मोसर आमचे थंय आसा तर मोगेचे न्हू कशें आजाप जावचें कशें आमकां बेसांवां मेळची कशें आमकां देवाची कृपा मेळची जर तर जिजून आमचे थंय आजापा करीत जायत आमी इल्लोसो जागो सोडूंक आसा तो जागो जावन आसा मोगाचो जागो बोगसाण्याचो जागो सोडदड करचो जागो आमची बरी उतरां ಮಾತಾಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನಂತೆ ಇರಬೇಕು म्हणून एक जाणारी म्हणटा आमची उतरां कसलीं जावन आसात थोडे फावटी आमची उतरां कातरूंची उतरां जावन आसात दूख हाडचें उतरां जावन आसात रडणें हाडचें जावन आसात काळीज बेसां करचें जावन आसात कठोर मनोभावाचे जावन आसात मोगाचें आमी अशें जावंक नजो त्या वेळा आजापां जायनात जर तर आमी मुरये माये बरी उतरां उलयता आमी आमकां जेजूक समर्पण दिता खंडीत त्या वेळा आमकां दार उक्तें जाता मोगाचें न्हू जेजूचें दार उक्तें करता मुरीबाई दार उक्तें करता आनी त्या दारा भितर सरल्यांक भितर आयल्यांक आजापां घडटात ते देखून आज आमी आमचे संबंदांत आमी दार उगडोवंक जाय वनद न्ही आमचे रिलेशन आमचे संबंद थोडे म्हणचे आसा म्हाका तो ताका देव सर समजता म्हणून हांव म्हजें मात पडोन आसा कितले स्वार्थी ना तशें करूंक आमी जायना आमी हर एकल्यांक जर म्हजें कुटुंब बरें जायचें तर आमी चिंता आमी आनेकल्याचें कुटुंब बरें जाय म्हूण आमी चिंतूंक जाय आनेकलें कितें जाल्यार इवडना तें म्हाका पडूंक ना म्हजें कुटुंब बरें जालें आमी कितले स्वार्थी म्हणून न्हू जेजूक पयलेंच कळीत आसा आमकां कितें जाय म्हणून कितें आमकां मेळा जाय म्हणून ताका पयलेंच गोश्ट आसा तर बघाचें न्हू आमी जर तर दुसऱ्या विशयांती आमी चिंता दुसऱ्या विशय लोकां खातीर मागता त्या वेळार जेजू आमकां आमचें बरेंपण पळयता आमचें बरें मन पळयता तें देखून मोगाचें न्हू हांवें लास्ट टायम हांगासर एक पुटी रितीर दिवंक आयिल्लो त्या वेळार एक हांवें मागणें हांवें शिकयल्लें आनी सबार आनी हांव 2-3 ताचे उपरांत 2-3 फावटी रितीर येवना अशें मिसाक पाद्रापाक मेळोंक म्हणून येता आसतना लोक म्हाका मेळिल्लो म्हणटालो फादर आमकां तें मागणें आनी उडास आसा आमी तें मागणें म्हणून आसा त्या मागण्यांत बरेंपण जालां म्हणून त्या देखून हे मागण्या परतून हांव शिकयतां तुमकां तें मेस्वालां तर तुमी तुमच्या काळजा मनांत जागोवन दवरा आनी घरा वचून तुमकां पावट मेळटा आसतना म्हणा खंडीत तुमच्या घरांत आजाप जातालें हें सबार वर्सां जावन म्हजे मोगाच्या काळजाक लागशिल्लें मागणें जावन आसा केदळ म्हाका कश्ट दूख बेजाराय सलोनी भोगता आसतना हें मागणें हांवें म्हणचें आनी त्या वेळाच म्हाका एक उर्बा येता एक समाधान मेळटा खुशी मेळटा जेजू म्हाज्या लागसर आसा म्हणलें म्हाका भोगता ते देखून हें आपुरबायचें मागणें हांव म्हणटा तुमी चीन दिवन आयका पयलें हे जेजूच्या पवित्र मुखामळा जेजूचें इतलें सोबीत मुखामळ तें विद्रूप जालें वय की न्ही कुर्सार ताणें तो मरता आसतना मरच्या पयलें ताच्या पाशांवाच्या वेळार विद्रूप करून सोडलें जेजूचें इतलें सोबीत मुखामळ त्या मुखामळा लागीं आमी मागचें आज हे जेजूच्या पवित्र मुखामळा रक्तान भरलेल्या जेजूच्या माथ्यार कुर्साचो मुकोट दर घालून तें दमता आसतना आनी मरता आसतना रागात ताच्या मुखामळावर आयलें आनी त्या कुर्सापंदा 12 दीक कुरीस व्हांवून येता आसतना 3 फुटी जेजू त्या कुर्सापंदा पडलो ते मार ताच्या मुखामळार जाल्ले थंयसर ते रागात देंवन आयले हे जेजूच्या पवित्र मुखामळा रक्तान भरलेल्या आतां त्या रक्ताक त्या मुखामळाक आमी उलो मारचें जावन आसा तुका उलो मारतेल्या आमी उलो मारता म्हजें कलतें मागणें मानून घे म्हजें कलतें
आमचे खलतेपण दाखोवंक जाय. हांगासर आकार दाखोवंक ना, हांगासर आमचे शर्टाचे 2 बटन काडूंक ना, हांव केदलो व्हडलो मनीस म्हूण दाखोवंक ना. जर तर आमच्या कुटुंबांत आजाप जाय, म्हज्या जिवितांत आजाप जावंक जाय. जर तर आमच्या कुटुंबांत आणखी समाधान जाय, जर तर आमच्या कुटुंबांत आमी एकामेका मोगान जिवंक जाय, आमी खलते जावंक जाय. मुरी बाये माये बरी आमी मस्त खलते विधेयपणान जिवंक जाय. त्या देखून आमचें मागणें जावंक जाय, म्हजें खलते मागणें मानून घे. परतून हांव हें मागणें म्हणटा, आयका. जेजूच्या पवित्र मुखामळा रक्तान भरलेल्या तुका उलो मारतल्या म्हजें खलते मागणें मानून घे. मगचेनो ही घडीभर आमी दिंबेर पडया. कोणाक दिंबेर पडूंक जाय तांणी पडयेत. आनी हे मागणें म्हणटा आसतना हे घडीभर कुर्साक पळया. थंयसर जेजूचें मुखामळ पळया. त्या मुखामळार देंवन येवचें तें रगत पळया. आनी तें रगत मोगाचेनो तुमकां सल्वसांव दिवचें. तें रगत जेजून वारयल्लें आमकां झडती करची न्ही, आमकां सल्वसांव, आमकां फ्रिडम दिवचें, स्वतंत्र दिवचें, आमकां गूण करचें, आमकां बळ दिवचें, आमकां त्राण दिवचें, आमकां समाधान दिवचें, आमकां भलायकी दिवचें, आजापा करचें. तें रगत जावन आसा. हे जेजूच्या पवित्र मुखामळा रक्तान भरलेल्या तुका उलो मारतल्या आमी हर एकल्यांनी हांगासर सबारांक येवंक जाय आसलें तर तांकां पावट मेळोंक ना. तुमच्या कुटुंबाची हर एकल्यांक हांगा येवंक जावंक मोन आसलें तांकां कित्याकय येवंक जावं ना. भुरग्यांक हांगासर येवंक मोन आसलें तांकांय येवंक जावं ना. तांच्या बाबतींत तुमी हांगासर आसात. त्या देखून तांचोय उगडासकान तांच्या बाबतींत तुमी हें म्हणा, हें मागणें, म्हजें खलतें मागणें आयक. हें हांव मागणें म्हणटा आसतना तुमी म्हज्या फाटल्यान म्हणा, हे जेजूच्या पवित्र मुखामळा जेजूच्या पवित्र मुखामळा रक्तान भरलेल्या तुका उलो मारतल्या म्हजें खलतें मागणें मानून घे. म्हजें खलतें मागणें मानून घे. परतून हे पोटी म्हणटा म्हज्या फाटल्यान म्हणा तुमी, हे जेजूच्या पवित्र मुखामळा पवित्र मुखामळा रक्तान भरलेल्या तुका उलो मारतल्या म्हजें खलतें मागणें मानून घे. म्हजें खलतें मागणें मानून घे. आतां आमी सांगाता हें मागणें म्हणुया. सांगाता ओट्टू सांगाता म्हणया, ये जेजूच्या पवित्र मुखामळा रक्तान भरलेल्या तुका उलो मारतल्या म्हजें खलतें मागणें मानून घे. मगचेनो हे मागण्यात आमी 3 पोटी भक्तीन, विश्वासान जेजू आमच्या कुटुंबांत आजाप करता म्हणल्यार भवडटान, बरोशान, नितळ काळजान जेजू म्हाका बक्षी म्हणा पयलें, आनी त्या नितळ निर्मळ काळजान हे मागणें आमी 3 पोटी म्हणया. म्हणचे पयलें तुमच्या कुटुंबाचो हर एक संदेशो उगडास काडूंक जाय. नांव काण तांचो उगडास काडा. आनी तुमच्या कुटुंबांत कितें तुमकां मागोवंक जाय तें मागा. म्हजे कडेन सबार जाणांनी तेसावां दिल्यांत, तांची मागणी दिल्यांत. तांचो उगडास कान ह्या घडये हांव मागतां. तांकां हर एकल्यांक ह्या साक्रमेंतांत आसल्या जेजूच्या पांया तळार हाडून दवरता. तुमचे पसती मागता मोगाचेनो. त्या देखून तुमच्या कुटुंबाचो हर एकलोसो उगडास काडा. आमचे हात उबारुया. जेजूच्या
वो पवित्र मुखामळाक पळोवया. आमकां कलतेपणी समर्पण दिवया आनी 3 फावटी भक्तीन विश्वासान आमी मागले जेजू आमकां दिता म्हणल्या फात्येन त्या कुर्साक वेंग मार फुटलून दवरून सांगात आमी म्हणया. ये जेजूच्या वो पवित्र मुखामळा रक्तान भरलेल्या तुका उलो मारतेल्या मुझे कलते मागणे मानून घे. ये जेजूच्या वो पवित्र मुखामळा रक्तान भरलेल्या तुका उलो मारतेल्या मुझे कलते मागणे मानून घे. ये जेजूच्या वो पवित्र मुखामळा रक्तान भरलेल्या तुका उलो मारतेल्या मुझे कलते मागणे मानून घे. अर्गां तुका सुम्या जेजू, अर्गां तुका सुम्या जेजू, ओगलाप तुका सुम्या जेजू, होगळाप तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू, वंदन तुका सुम्या जेजू, वंदन तुका सुम्या जेजू, आराधन तुका सुम्या जेजू, आराधन तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू, वर्णितांव तुका सुम्या जेजू, वर्णितांव तुका सुम्या जेजू, हर्षितांव तुका सुम्या जेजू, हर्षितांव तुका सुम्या जेजू, जय जय तुका सुम्या जेजू, जय जय तुका सुम्या जेजू, हालेलुया तुका सुम्या जेजू, हालेलुया तुका सुम्या जेजू, आराधन तुका सुम्या जेजू, आराधन तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू, अर्गां तुका सुम्या जेजू. अर्गां तुका सुम्या जेजू. आता आम्ही गीत गावया, सकट उभी रावया. पान संको 109 109 सोम्याची स्तुती करया मुखार. दिसलाय तू या घडये त्या कुसाक पोकळची सू तुझे खातीर राखोण आसा सोडवोण दिल्लो जेजू सोमी तुझे खातीर त्या कुसा ओमकाळ्ळो दिसलाय तू या घडये त्या कुसाक तुझे जेजू तुझे खातीर राखोण आसा सोडवोण दिल्लो जेजू सोमी मुझे खातीर त्या कुसा ओमकाळ्ळो संवसारांत मनीस कितलो खोटो जाला मोरो आपणाक आसा म्हणलें विसरून गेला संवसारांत मनीस कितलो खोटो जाला मोरो आपणाक आसा म्हणलें विसरून गेला हक्काची मजुरी मरण म्हणून हक्काची मजुरी मरण म्हणून त्या मरणा वरवीं सस्ता केम कोण म्हणून त्या मरणा वरवीं सस्ता केम कोण म्हणून दिसलाय तू या घडये त्या कुसाक मोगाची सू तुझे खातीर राखोण आसा सोडवोण दिल्लो जेजू सोमी मुझे खातीर त्या कुर्सा ओमकाळ्ळो ह्या संवसारांत तुका कितेंच उणें ना मोरताना मनीस कितें व्हरूंक सखाना
ह्या संवसारांत तुका कितेंच उणें ना मोरताना मनीस कितें व्हरूंक सकाना तुज्या पातका खातीर रगत वारो तुज्या पातका खातीर आपले रगत वारो जेजून कुर्सार तावून सोडवून दिल्या जेजून कुर्सार तावून सोडवून दिल्या दिसलाय तुया घडये त्या कुर्साक मोगाळ जेजू तुजे खातीर राखोण आसा सोडवून दिल्लो जेजू सोमी तुजे खातीर त्या कुर्साक ओंकार मुझे खातीर त्या कुर्साक ओंकार आमचे खातीर त्या कुर्साक ओंकार एक घडी भर दिंबेर पडया ये सर पदवेदार आणि सस्ताच्या देवा तुझ्या मोगाळ पुताच्या काळजाचेर आणि आमा पत्क्या खातीर ताणे तुका भेटोवच्या मानाचेर आणि फारीकपणाचेर दिश्ट घाल आणि ताच्या विनवणेन समाधान जावन तुजी काकूळ मागतेल्यांक आमकां सर्व पत्काचे बॉक्साने दी ये बो दुलोब जेजू मनशा कुळाच्या थारोका तुजे मुखार कलतेपणी सरपडून आसल्या आमचेर तुजी काकुळतीची दिश्ट घाल ह्या तुज्या भुरग्यांचेर हांगासर दिंबेर पडल्या हर एका सांद्याचेर तुजी दिश्ट घाल तांच्या काळजांत असली हर एक बोगना समजून घे आयक तांची काळजां तुजे पासत लालेवन आसात तांची काळजां मागण्यान भरल्यांत तांच्या काळजांत खंत बेजाराय आसा बापा आमी जावन आसा तुजी भुरगीं तुज्या भुरग्यांक तूं सांडिनाय आनी तुजीच जावन जियोंक आमी खुशी व्हरता हर एक घडी तुजीच भुरगीं जावन जियोंक खुशी व्हरता पूण आनीकी चड मापान तुजे लागीं एकवटच्याक तुज्या संगता रावच्याक तुजो मोग सागच्याक आमी तुजोच जावच्याक चड मापान तुजे लागीं एकवटच्याक आज आमी आशेवन आसा आज आमकांच आमी हर एकलो तुज्या भोव पवित्र काळजाक खुशेन समर्पण दिता आमचें प्रार्थन मानून घे आमचे मागणे आयक देखन उबे रावा मुगच्छनो एक घडी भर आमची विनवण्यो 2 मिनिटां ह्या सक्रामेंतांत आसल्या जेजू समोर दवरया विशेषतः इगर्जे माते खातीर आमी मागया आमच्या पाप सायबा पासत कार्दिनालां पासत लायकां पासत याजांका पासत रिलिजियस पासत आनी साबार लायक रितीर दिवन आसात तांचे पासत विशेष तरान आज हांगासर ब्रदर जॉन आसा ताचे पासत ताच्या कुटुंबा पासत तशेंच आमचो मोगाचो विगार हांगासर आसात बॅप्टिस्ट तांचे पासत तांच्या बऱ्या भलायकी पासत आनी तुमी हांगासर आसात तुमचे पासत आमी मागया विशेष आमच्या कुटुंबा खातीर परतून येवपटी मागया कुटुंबांत असल्या आवय बापाय खातीर मागया
कुटुंबाच्या गरजा खातीर मागया. कुटुंबांत आसात जर तर मनासता बेजाराय, पियोने, झगडे, बरें काम ना, बरें शिकप ना, बरी सैरीक मेळना, आर्थीक परिस्थिती समाना अशें तुमची बोगणां आसा तर दय करून साक्रामेंतांत असल्या जेजूच्या पांया तळार दवरा. कुटुंबांत एकवट, माया मोग, बरी संबंद, वळख, बोगसाणे, सोंसणीकाय, कलतेपण, विधेयपण येवचे खातीर आमी मागया. जर तर कुटुंबांत पिडाशिडा, वळवळे, कळवळे आसा तर, राग, द्वेश आसा तर आमी मागया आमच्या कुटुंबांत समाधान, बरेंपण, भुरग्यां पासत विशेश तरान युवती पासत मागया. साबारांक काम ना, सैरीक मेळना, बरें शिकप ना, पाड सुवेक, वांकडे सुवेक बली जाल्यात, ड्रग्स अशें पाड इश्टागात, TV, इंटरनेट, मोबायल असल्या पाड सवयेक बली जाल्यात आयचे युवक. तांचे पासत आमी मागया मोगाचें न्हू. भुरग्यांची देणी नातल्या कुटुंबा खातीर आमी मागया. हो दीस फोव केल्या पासत मागया. आमकां देवाचें बेसांव मेळ्ळां म्हणून आमी धैर्यान फातयेन येवन आमी जेजू कडेन सांगया. आमच्या गांवांत बरो पावस झूज रावंक, बरें बेळें येवंक, सगळ्यांक समाधान मेळचे खातीर आमी मागया. विशेश तरान मागा मोगाचें न्हू. मिसांव गांवांत ठाण्यांनी काम करच्या सर पाद्र्यां पासत, सिस्टरां पासत आजकाल मस्त थंयसर लायकी मिसांव काम करनासात, मस्त कश्ट आसात. दगदनी मेळटा आमकां. बिजापूर जावं दी, गुलबर्गा, रायचूर असल्या जाग्यांनी मस्त कश्ट आसात, दूख आसा, वळवळे आसात. हावो तितलो बरो ना तरी देवाचें काम मुंदरसून आसात. सर पाद्रेपां, सिस्टरां आनी लायका पासत आमी मागया. आनी अकरेचे बेसांव घेवच्या पयलें, साक्रामेंताच्या पयलें आमची हर एक मागणी, आमच्यो विनवण्यो, आतां केल्ल्यो विनवण्यो परतून जेजूच्या भोव पवित्र मुखामळाक समर्पण दिवया. हे मागणी तुमकां गोत्ता. एक पोटी हांव म्हणटा, मागीर आमी 3 पोटी सांगाता म्हणया. हे जेजूच्या भोव पवित्र मुखामळा, रक्तान भरलेल्या तुका उलो मारतल्या म्हजें कलते मागणे मानून घे. सकड आमी हात उबारुया. कुर्सार असले जेजूक पळोवया. मोगाचें न्हू. हे आमच्या जिबेंत आनी तोंडांत हांव येवचें न्ही, काळजांत हांव जर तर हे मागणे आयले, जेजू खंडीत ते मागणे मानू वता, जेजूक पावता. ते देखून आमची काळजां नितळ निर्मळ करया. जेजू तूंच म्हज्या काळजांत राव म्हणून ताका आपोवया. आनी त्या कुर्साक पळोवन 3 पोटी आमच्यो सर विनवण्यो आतां केल्ल्यो आनी तशेंच आमच्या काळजांत असल्यो मागणी बोगना जेजूक सांगया. आनी हे मागणे 3 पोटी पातयेन विश्वासान म्हणया. ये जेजूच्या भोव पवित्र मुखामळा, रक्तान भरलेल्या तुका उलो मारतल्या म्हजें कलते मागणे मानून घे. ये जेजूच्या भोव पवित्र मुखामळा, रक्तान भरलेल्या तुका उलो मारतल्या म्हजें कलते मागणे मानून घे. ये जेजूच्या भोव पवित्र मुखामळा, रक्तान भरलेल्या तुका उलो मारतल्या म्हजें कलते मागणे मानून घे. आतां आमी जेजूचें बेसांव घेवंक अकरेचें कांतार गावया. येद्या बोडा संक्रामेता नामान करूया, पूर्विल्या त्या रूपा बोतला नव्यो रीती अधर्या सर्वोन वेच्या अस्कत विश्या
बाबाटाचे बळतेल्या जशे बापा तशेंच पुता उल्हासाणी स्तुतीसा पृथ्वी महिमा सस्ना सस्ना एका स्थळ्यान नरसिथा तुका दोगांच्या स्पिरिट समसमी नावडता प्रार्थुया ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सोडून फोळ सदांच आमचे ते आमी बोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फोवो कर जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना आमेन. सभा ह्या परी आसात देवान केल्ल्या स्वरूपकारांक अर्गां जावन मिसाचें बलिदान भेटयतात. चार्ल्स स्टेला डिसोजा आनी कुटुंब कालमाडी, सेवरीन कास्तेलिनो पांगळा, जारा डिसोजा कणजार, प्रवीण अनिता एडन आनी फिबी डिसोजा कणजार, क्रिस्लिन सुवारीस काटपाडी, लविटा रोजलिन डिसोजा पियूस नगर, ब्रायन आनी ब्रियान्ना आळवा उडपी, रोशन सोफिया डिसोजा कोळालगिरी, रॉयडन मोनिस वेणूर हाचो बड्डे, पीटर हिल्डा डिसोजा काणजार, अनसिटा अंद्रादे कलमाडी, मेलरॉय सुषमा लोबो मोगरनाड, प्रीतम हेझेल डिसोजा काणजार, जॉन कुटिनो पल्मार, रायन डिसोजा बेंगलोर, लविना कुटिनो उद्यावार, लिओना डिसोजा पेर्नाल, आयवान विजय प्रसन्न बारकोर, लीना पिंटो आजेकार, रेमिजियोस पुर्तादो संतकट्टे, शोभा लुवीस सास्तान. तशेंच तेसावा सिल्वेस्टर सिक्वेरा कलमाडी, बॅप्टिस्ट वीणा आनी कुटुंब मूडबिद्रे, विनय अल्वारेस मँगलोर, लेनी डिसोजा पामूर, शालोम आनी शायनल फर्नांडीस तोट्टम. तशेंच जाकोब आनी स्टॅनी कोरडा हांच्या आत्म्या खातीर मीस दिता जानेट डिसोजा कडपाडी, स्टेल्ला वाज हिच्या आत्म्या खातीर मीस दिता अंजेला आर्थर रॉड्रिगस, बेंजामीन आनी सेवरीन गोम्स हांच्या आत्म्या खातीर मीस दिता लिडविन रिटा आनी कुटुंब सुरतकल, पावलो आनी जत्रूस कॉड्रस हांच्या आत्म्या खातीर मीस दिता लेनी फर्नांडीस आनी कुटुंब तोट्टाम, विन्सेंट मार्टीस हाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता एल्विटा मार्टीस पांगळा. सर्वेस पोरा तुका मी वंदिता, महिमा तुझी सदा गाता काल सांगतां दिवसा. सुयोच्या स्पिरिटा सौम्या आमकां एकवटायता, दैवीक तुझ्या बोळा सौम्या जिवीत तुला भयता. दरबाराच्या सर्वेस पोरा तुका मी वंदिता, महिमा तुझी सदा गाता काल सांगतां दिवसा.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्माचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे असो. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आयच्या सुवार्तेंत आमी आयकता जेजूक जीव विशीं मारूंक येवजन घालचें फारिजेव आनी तशेंच थंयसर सानेद्रीन आशिल्ले व्यक्ती जेजू कशें लागाड काडचें म्हणून येवजन घालतात, मांडावळ करतात. मोगाचेनो आमच्या जिणयेंत सबार पोटी अशें घडूंक फोरो कोणें म्हाका वायट केलां तांकांय हांवें म्हज्या मतींत जीव विशीं मारूंक पुरो, ह्या म्हज्या उतरान ह्या करण्यान हांवें करूंक पुरो. मोगाचेनो आयच्या सुवार्तेंत आमकां आयकूंक मेळचें बरी आमी जेजू बरी जावंक जाय. जेजू लोक वळखून घेतलें जेजून कितेंच पाड करूंक ना, कितेंच वायट करूंक ना. जेजू बरें करूनच गेलो, जेजू जिवीत दिवनच गेलो, जेजू गूण करूनच गेलो, जेजू बेसांव दिवनच गेलो. इतलें बरें केल्ल्या जेजूक आज तस लोक ताका लागाड काडया म्हणून चिंतात. मोगाचेनो आज आमचे ते मनशां पोवन मोरण पावलांगी, आमचे ते मनशां सैंब मेलांगी. मनीस मनशाक वळखून घेना. त्या देखून आज आमी मागया जेजूच्या काळजा बरी आमचे काळीज जावं दी. बरें करचें, बरें चिंतचें आनी बरें बांदून हाडचें. जर तर वो शिगून आमकां आसा तर खंडी जावन आमचें कुटुंब बरें जातलें, आमची फिरगज आमची समुदाय बरें जातली. कित्याक जर हांव बरो गांव बरो. त्या देखून आमी मागया ह्या शिगुना पासत, ह्या देण्या पासत जेजू सदांच आमकां बेसांवांनी बरोवन दी आनी आमची साल समकन बऱ्या रितीची जावं दी, आमची दिश्ट बऱ्या रितीची जावं दी म्हणून ह्या मिसाच्या वेळार आमी मागया. आमी केल्लें पदकां वळखून घेवया आनी पदकाची दूख दर सांगात आमी म्हणया. हांव पदकी सत वदवेतां देवा आणि तुमकां बाबा भयणीनो उसवण्या सरून सांगता मनान चिंतून तणान सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हाय सैती पदकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या बसर घेवन संपाय सगळ्या देवतां आनी मुक्तां आणि तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुस्परा देवालय विनाधिकारात प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूंक आनी आमची पदकां बोगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक फावो. सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट Krista kakulk, Krista kakulk, Somia kakulk, Somia kakulk. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, मनशाची सोडवण तूं निरंतरी करताय, तरी ह्या काळार अधिक भरपूर कृपेन तुज्या परजेक तूं दोशी करताय. तुज्या ह्या विंचून काडलेल्या परजेचेर प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी नव्यान जल्मल्यांत आनी नव्यान जल्मची आसात त्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगान राख आनी सांबाळ. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे समें पळयत आत्म्याच्या एकपणांत जी येता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना. आमेन. एझेकियल प्रवादेच्या पुस्तकांतले वचप उपरांत तांकां सांग, सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, ज्या ज्या राष्ट्रांनी इस्रायेलीची भुरगीं गेल्यांत थंयची हांव तांकां भायर काडटलो. सगळे कडेन शिंपडल्यान तांकां हांव एकठांय करतलो आनी तांच्या काशा देशांत हाडटलो. देशांत इस्रायेलाच्या पर्वताचेर हांव तांचे एकच राष्ट्र करतलो
आनी तांचेर समेस्तांचेर एकलोच राजवट चलयतलो. ती परतून केदींच 2 राष्ट्रां जावचे नात. 2 राज्यांनी तांचे वांटे जावचे नात. आपल्या मुर्ती आनी कांटाळाच्या वस्तू वरवीं वा दुसऱ्या खंयच्याच पातका वरवीं ती आपणाकच परतून केदींच बेश्टोवची नात. तांणी म्हाका विस्वासघात करून केल्ल्या सगळ्या पातकांतली हांव तांकां निवारतलो आनी तांकां नितळ करतलो. तेन्ना ती जातली म्हजी परजा आनी हांव जातलो तांचो देव. म्हजो सेवक दावीद तांचो राय जातलो. तांकां सगळ्यांक एकच गवळी आसतलो. ती म्हज्या आज्ञा प्रमाणे जियेतली आनी म्हजे कायदे सत्रायेन पाळटली. जो देश हांवें म्हज्या सेवका जाकोबाक दिल्लो आनी ज्या देशांत तुमचे पुर्वज जियेतले त्या देशांत ती जियेतली. ती तांची भुरगीं आनी तांच्या भुरग्यांची भुरगीं थंय सदां काल जियेतली. म्हजो सेवक दावीद तांचो फुडारी जातलो. हांव तांचे कडेन एक शांतीचो करार करतलो. सश्नांक तकतलो करार हो जातलो. हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलो आनी तांकां वाडयतलो. हांव म्हजें पविस्नान तांचे मदें स्थापीत करतलो आनी ते सदां काल तकतले. म्हजो निवास तांचे मदें आसतलो. हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जाताली. म्हजें पवित्र स्नान सदां काल तांचे मदें आसतले. तेन्ना हांव सर्वेस्पर इस्रायेलाक पवित्र करता म्हूण राष्ट्रां वळखतली. देवाचे उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. ससो गोळी आपल्या हिंडा तसो सर्वेस्पोर आमकां सांबाळटा. ससो गोळी आपल्या हिंडा तसो सर्वेस्पोर आमकां सांबाळटा. जनगणो सर्वेस्पराचें उतर आयकून घेया. पयशिल्ल्या करावळी गांवांनी तें परगट करा. इस्रायलाक तुस्पाटायलो तांकां एकठांय करतलो. गोळी आपल्या हिंडांक सांबाळटा तोच तो तांकां सांबाळटलो म्हणा. जसो गोळी आपल्या हिंडा तसो सर्वेस्पोर आमकां सांबाळटा. सर्वेस्परांच्या कोबाक गुलामपणांतलो सोडयलो. ताचे प्रास बळवून आसलेल्याच्या हातांतलो ताका बाचाव केलो. ती सगळीं येतली आनी सियोन दोंगरार गितां गातली. सर्वेस्परान दिल्ली उत्तम देणी भोगूंक ती एकठांय जातली. जसो गोळी आपल्या हिंडा तसो सर्वेस्पोर आमकां सांबाळटा. जसो गोळी आपल्या हिंडा तसो सर्वेस्पोर आमकां सांबाळटा. उबी रावया आनी मिसस उद्गार आमी गायन करया. वंदन तुका क्रिस्ता मैमे बरी राया. वंदन तुका क्रिस्ता मैमे बरी राया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. जुवा फरमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या.
मुरयेची भेट करूंक आयिल्ले साबार जण जुदेव जेजून केल्लें तें पळोवन ताका सतमानूंक लागले. पूण तांचे मदले थोड्यांनी फरिजेवां सरशी वचून जेजून केल्लें तांकां सांगलें. तितल्यात प्रधान याजकांनी आनी फरिजेवांनी सनेद्रीन सभा आपयली आनी सांगलें, हो मनीस साबार आसर्यां करीत आसा, आमी आतां कितें करचें? आमी हाका असोच सोडूं जाल्यार सक्कडी ताका सतमनतले. तवळ रोमागार येवन आमचें देवाळ आनी राष्ट्र देसवाट करतले. तांचे मदलो एकलो कायफास म्हणलो, त्या वर्साचो श्रेश्ठ याजक म्हणलो, तुमी कांयच नेनात. सगळें राष्ट्र नास जावचे बदला परचे खातीर एका मनशान मरचें बरें म्हूण तुमी चिंतून पळयनात. हें ताणें आपलेस्तकी म्हणलें न्हय, बगार त्या वर्साचो श्रेश्ठ याजक आसता ताणें प्रवाद केलो की जेजू राष्ट्रा खातीर मरचो आसलो. राष्ट्रा खातीर मात न्हय, देवाच्या शिपटून गेल्ल्या सोर भुरग्यांक एकठांय करचे खातीर. त्या दिसातावन जुदेव जेजूक जीवशी मारूंक साधनार आसले. देखून जेजू जुदेवा मध्ये बहिरंग भोंवचें सोडून आरण्याच्या गडीर आसल्या प्रांत्याक भायर सर गेलो. थंय आपल्या शिसा सांगाता मेळोन एफ्रायम नांवाच्या शहरांत पावलो. जुदेवांची पास्क परब लागीं पावलेली जाल्यान परबे आदीं आपणाकच शुद्ध कर्ण घेवचे खातीर नाडांतलो जायतो लोक जेरुजलेमाक गेलो. थंय ते जेजूक सोदून आसले आनी एका मेका म्हणटाले, तुमी कितें म्हणटात? परबेक तो कांय येना जायत गी? देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाचनदान वरून मोगाच्या दाबान पेटून हाडून आयल्या काणिको गे बापा मोगांच्या मोगान तुवें आमकां दिल्लें देवे सगळे आमचे वांटून घेवच्या तुबल्या मध्ये सांगलाय सोम्या आमकां तुवें मोगाच्या नादान भरून मोगाच्या दावान पेटून हाडून आयल्या काणिको गे बापा मोगांच्यो. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे नेमे आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्वर मानून घेव. सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, तुजें नांव उसारून पवित्रान घेतल्यांक नवें जिवीत दिवन ससनाच्या जिविताक तूं तयाराय करताय. तुज्या सक्रांची दानां आनी मागणी मानून घे आनी तुजेर विश्वास दवरतल्यांची आत्रेक सुफळ कर आनी तांची पातकां धुवन काड. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबरता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशी आमी करू प्रभू. सर्वेस्परा पळयत बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर कालीन सर्ती आमी तुका दिन वसूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या कुडीक आमी दंडवण दितना
अवगुणाचे तूं बोळ मोडताय आमची मनां हूंच उबारताय वेगवेगळे सुगून वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या समया वरवीं सस्ताचें इनाम आमकां दिताय तेस्त जेजू उद्देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकणटात तांचे संगाती आमचेय ताळे मेळोन आमी तुजी स्तुती गायतांव. Povit, povit del baranzo se beis portu Segani sonsa Băla tu cea vei baba On segi tu ca ce Se beis pora ce navie tata ca ce On segi tu ca ce बापा करोस तूं पवित्र तुझ सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दनी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रागात आपले सुकुशेन कश्ट म्हूण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें रागात पदकाच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशा पसोत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक तुमी करात. बावट सगट परगटुया Jesu melo Jesu जीवन सारा Jesu नोयाने तोलो बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगरास काडटाव आनी हो जिवीत सोंड आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पितांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रागा सेवतेन आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. लियो आमच्या भगवन बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. अवकार मुरये देवाचे माये संगाती आनी तिचो पोती भगेवोन जुजे भगेवोन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. हे घडीभर तुमच्या काळजांत असली मागणी जेजू कडेन सांगात. जेजू खंडी जावन तुमची मागणी आयकतलो. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडून दरची आज्ञा आतां आमी मोतीन दवर. जेजून शिकलेले मागणे धीर घेवन म्हणूया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव होईल जावं
तुझे राज समकायो तुझी सगळा तुझी संसंसा आमचो दिसपतो ग्रास संकांडी आणि आम्ही आमची फुलांची ताव तशी आमची पतांगूस आणि आमकां ताणे पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून या जिवितांत सवतकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी चडून दर जेसू क्रिस्ताची येणे बरोशन आत्रेक तेला आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पतकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंतमुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पतकाचेर न्हय पूण तुज्या पोय सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं एकामेका शांती दियात देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमची कबूल कर देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमची कबूल कर देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी मोगचनो ही देवाची शेळी आमचो मोगासो सोमी जेजू संसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सक्कड सुभागी सोम्या तूं म्हजे भितर येवन शिंदे बाग म्हाका पावना पूण ज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली पौळीक कारणा लागून पवित्र कुंभार सोनवारा दीस हांगासर जी बेरीत दितात देखून तुमचो सहकार तुमी दिवचो आन संक 194 194 जीवितासु सोमी जेजू आमचो सास्तीक जिविताक ओरून पावसो कृपा आमकां दिवचो ओंडो जिवितासो सोमी जेजू आमचो सास्तीक जिविताक ओरून पावसो सत्या आमकां दिवचो ये सोम्या जेजू ये कुर्पे देरी हाडून ये सोम्या जेजू ये जीवित नवे करूं ये सोम्या जेजू ये कुर्पे देरी हाडून ये सोम्या जेजू ये जीवित नवे करूं गोळी आमचो पाचवो सर दिवसो नितळ दिवून ताण बागोवचो मोगाळ जेजू आमचो बरो गोळी आमचो पाचवो सर दिवसो नितळ उगाळ दिवून ताण बागोवचो मोगाळ जेजू आमचो
예수며 지수에 불배되니 하루에 예수며 지수에 믿도의 거룩에 예수며 지수에 불배되니 하루에 예수며 지수에 거룩에 प्रार्थूया. महिमवंत देवा आमच्या मोगाळ बाप्पा, जेजूच्या बो पवित्र जेवणात तू आमकां पोसताय, ताचे वरवीं देव साईबाचे आमकां वांटेली कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सभे आसो आणि सरपदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रात्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे वड उपकार. वाचून सांगतना तुम्ही मुखार येवचे आणि आमच्या पादळपातावन तुमची मनाची वात तुम्ही घेवची. डेनिस सीमन डिसोजा सस्तान. डेनिस सीमन डिसोजा सस्तान. तेरेसा डी मेलो कलमाडी. तेरेसा डी मेलो कलमाडी. Juliana Martis Pangla. Juliana Martis Pangla. Devadin Vincent Martis hacha Wudasak Edward Martis Pangla. Anstella आणि आईच्या जेवणाक तांदूळ दिला. Anstella. Ronnie आणि जुलियाना डिसोजा पेत्रे आणि आईच्या जेवणाक तांदूळ दिला. Ancilla ज्योती फर्नांडीस माउंट रोजरी. नाव नाका आईच्या जेवणाक नारळ दिल्यात. मोगाचनो तुमकां देव बरें करूं. मोरयमाचे आशीर्वाद. विलंगणीचे माये तुझ्या भुरग्यापासून विनंती कर. वेलंगणीचे माये तुझ्या भुरग्यापासून विनंती कर. वेलंगणीचे माये तुझ्या भुरग्यापासून विनंती कर. ये भो नितळी अंकारी भो भगवंत त्रिनादीन जेजूची भो निर्मळ आवय जावन ससन जावन तुका विसरून काडली. देव पुताक तूं गर्भी समावच्या वेळी तुका भोगला अदीक वर्ता आनंदसो उडास करूंक तूं म्हाका फावो कर. म्हज्या मागण्याच्या उर्बेन तोच आनंद परतान तुका दिवंक वा तो आनीकी चड वाडोवंक हांव भोव चडत रेखता. हे दुखेस्तांचे भोव मोगाळे माये तुज्या आनंदसो भक्तीन उडास करतल्यान तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार. ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पाटय. तुज्या देवपुताच्या अपरिमीत काकुळटीचेर पातयेवन आनी आमी मागल्लें आमकां मेळटलें म्हणल्या बसवणेचेर बरवसून आनी तुज्या बळवंत ससयेच्या आदारार हुंदवून
भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परता. ह्या म्हज्या गरजेंत म्हजे पासत विनातिकार. देवाची बगवून खुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळशे कर. न्हय तर म्हाका दी गरज अशे उपकार मेळशे कर म्हूण ह्या नोवेनांत हांव तुज्या लागीं परतून मागता. ते सवा ह्या परी आसात. बरी भलायकी म्हणूंक, शिरांची अस्कतगाय गूण जावंक, भुरग्यांचें देणें फावो जावंक, जागो बऱ्या मोलाक विकून वसोंक, घरांत कुटुंबांत शांती समाधान फावो जावंक, झूज रावून शांती समाधान फावो जावंक, फ्लॅट सेल जावंक, रीण फारीक जावंक, भुरग्यांक परिक्षांत बरे मार्क्स मेळोवंक, चिंतिल्लें काम मेळोवंक, मायग्रेन पिडा गूण जावंक, इंटरव्यू पास जावंक, बरें काम मेळोवंक, ब्लड रिपोर्ट आनी स्कॅनिंग रिपोर्ट नॉर्मल येवंक, कॅन्सर पिडा गूण जावंक, सायनस पिडा गूण जावंक, आस्तीचे कोर्ट केस बऱ्यान इत्यार्थ जावंक, काणगेल्लें भांगार पयशे पाटी मेळोवंक, जाग्याचें कन्वर्शन बेगीन जावंक, USA बरें काम मेळोवंक, थायरॉयड पिडा गूण जावंक, राती बरी न्हीद पडोवंक, परगांवांत बरें काम मेळोवंक, बिल्डराच्या हातांत तावन बेगीन घराचें काम संपूर्ण जावन पाटी मेळोवंक, खाजेरी जिवितांतले समस्ये परिहार जावंक, बँक लोन बेगीन पास जावंक, स्वंत घर फावो जावंक, दुबय इस्कालांत सीट आनी विजा मेळोवंक, बावळोदू गूण जावंक, कातीची कोरोज एलर्जी गूण जावंक, दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोवंक, केस सडचे रावंक, हात दूख गूण जावंक, वेरिकोस वेन गूण जावंक, पायल्स पिडा गूण जावंक, डिप्रेशनांत भायर येवंक, शुगर कंट्रोल येवंक, बाळकाचे गॅस्ट्रीक सेल कोंकली गूण जावंक, आमाल पिवणें सोडूंक, वायट सकत पयस वसोंक, दुबाव पयस वसोंक, बॅक पेन गूण जावंक, भुरग्यांचे उलणे सुडाळ जावंक, तकली पडापड कुडींतली सर दूख गूण जावंक, बेंबिरान कावजणी पयस वसोंक, हार्टाची पिडा गूण जावंक, कोर्ट केसीन जीक मेळोवंक. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, ह्या ते सवांक आमचीय ते सवा मेळोवया आनी आमी सांगाता मागया. तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नोवेना मरिफात तुज्या मध्यस्थिकेंतय म्हाका आसची वर्ती पातयेणी उसारूंक हांव कुशी व्हरतां. तुजो दैवीक पूत तुज्या कुशी आसतना ताणें तुज्या कतावीण काळजान पेटयल्या सैंबवर्त्या मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. हे म्हज्या मागणें घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयतां. नमान बरये कुरप्यान भरलेले समे तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेसू. भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळया. नमान बरये कुरप्यान भरलेले समे तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेसू. भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळया. नमान बरये कुरप्यान भरलेले समे तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेसू. भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळया. आमेन. ये देवाचे माये गे हे म्हजे प्रणाम. गब्रियल बडव्यान पयिल्ले पावटी वर्त्या मोगान आनी भक्तीन कुरपेन भरलेले म्हणल्या प्रणामाक मेळोवन तुज्या सर्गींच्या आनंदाच्या कुरोवान सबार परजळीक मोतयां ते जावं दीत म्हूण हांव खुशी व्हरतां आनी संवसाराची अंत पर्यंत ते परजळांत वाडोवन दीत म्हूण अत्रेकता. हे दुखेस्तांच्या बुजावणे देवाचो पूत मनीस जातना तुका बगल्या वर्त्या आनंदा खातीर हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. तुज्या पदवेदार मध्यस्थिके मारिफात जोड दी म्हूण हांवें तुज्या लागीं मागुल्लो कुरपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां. तुज्या मनाक येदळ पर्यंत मनशांनी केल्लीं सर बरीं कामां जेजूच्या मोबाळ काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटयल्लें. ह्या मोगा पासत भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. आयक म्हूण म्हजी कालते मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागचे उपकार. आमेन. सोमयेच्या नांवी आमचो आदार. सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें. सोमी तुमच्या सोवे आसो. प्रार्थुया.
ये सम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोवच्या तुझ्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रसल्या आत्म्यांक सवकसाय दी. अशें कश्टा वरवीं तांची साल तांणी बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दायेन भलायकी मेळोवन दी. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. काकुलदार सोम्या बावडताच्या भुजोंडदारा तुजी मीतमेर नातलेल्या दयेळ लेगी आमी मागतां. दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशें तुवें भेट केली शिमोनच्या मांयची. तांची तूं बिरमत पावये सोम्या आनी आतली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दीत. जो जियेताय आनी राज करताय सश्नाच्या सश्नाक. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सवय आसूं तुमकां राखूंक, तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक, तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक, तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक, तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जियेता आनी राज करता सश्नाच्या सश्नाक. आमेन. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वेलंकणी वेळेर तळ्या बगलेर भुरग्यां तावन बाळकाक दूद विसारले. तोंट्यांक भलायकी दिवचे खातीर बाळका जेजू संगी दर्शन दिले. पोर्तुगीज नावी शाबी तुम्ही हाडून पावले. सोंसरा दर्याच्या आमच्या पैनार दर्या सत्रो जावन राखून मेळे. फांद्याने टेकरा दर्या सुत्रा सर्गीन घेतलेल्या माये आमच्या किरणाक तूं आमच्या भरवशाच्या लाभय भलायकी भुरग्यांक तुज्या. फांत्याने टेकरा दर्या सुत्रा सर्गीन घेतलेल्या माये आमच्या किरणाक तूं आमच्या भरवशाच्या लाभय भलायकी भुरग्यांक तुज्या. कोंता हातीर दिलाय आमच्या हातार क्रिस्ता पाटलां वरूंच्या काळार. क्रिस्ताची देजे मेस्ते साबार नियाळ लावन घेवन आमी कोंता रोजार. वेंतोची माये आमी आशेतां फाटल्यान तुज्या दिवेक लायतां. लाभय भलायकी म्हणात मागतां. माये दी तूं आमकां तुजे बेसां. फांद्याने टेकरा दर्या सुत्रा सर्गीन घेतलेल्या माये आमच्या किरणाक तूं आमच्या भरवशाच्या लाभय भलायकी भुरग्यांक तुज्या. फांद्याने टेकरा दर्या
भलायकेचे माये आम्हा पासत विनंती कर देरिया सुकरा आम्हा पासत विनंती कर तुम्ही समेस्त बडव्यानं आणि भक्तानं आम्हा पासत विनंती करा बघेवर पुरुषाचे पूर्वे निवार आमका आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांचे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.